दितली मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा तशेंच आमचे पाद्र्याप मोगाचे पाद्र्याप हरी एक पोटी आमी आपेले तेदळा हांगासर वोडा मोगान येतात आनी पयसतावन येतात मँगलोर तावन हांगासर ते येतात आनी रेतीर सोलोन व्हरतात आजी आयल्यात हे रेतीर सोलोन व्हरूंक तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आमचे भाव आसात जॉन डिसोजा हर एका सोनवारा येवन अर्गां स्तुती सोलोन व्हरून गितां गावून आमकां मागोवंक कुमो करता तांकांय हांव स्वागत म्हणटा हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात तांकांय स्वागत म्हणून मोगाचें न्हू तुमकां बरें मागता देव बरें करूं उबे रावया संतोषान आमी सम्याक हरसण बाप पूत पवित्र आत्म्याची ससाई मागोवन ताच्या हसरपणांत आमी सम्याक अर्गां दिवया पाण संको आमी हरसण गावया सांगात आपल्या हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया आमी हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया आमी हरसण गावया सगळं आमी ताळयो पेटी आनी भक्तीपणान म्हणया देवा बापाक हरसण गावया जिसू सोम्या हरसण गावया पवित्र आत्म्या हरसण गावया त्रिएका देवाक हरसण गावया आनी देवा बापाक हरसण गावया जिसू सोम्या हरसण गावया पवित्र आत्म्या हरसण गावया त्रिएका देवाक हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया आमी हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया आमी हरसण गावया जीवदाताराक हरसण गावया जिवीत दिल्याक हरसण गावया पुरपेवंता हरसण गावया सस्नाच्या बापाक हरसण गावया आनी जीवदातारा हरसण गावया जिवीत दिल्याक हरसण गावया पुरपेवंता हरसण गावया सस्नाच्या बापाक हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया आमी हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया आमी हरसण गावया दैवीक उसवाडाक हरसण गावया रायांच्या रायाक हरसण गावया सताच्या आत्म्याक हरसण गावया सरपोत्वे धाराक हरसण गावया आनी दैवीक उसवाडाक हरसण गावया रायांच्या रायाक हरसण गावया सताच्या आत्म्याक हरसण गावया सरपोत्वे धाराक हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया आमी हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया हरसण गावया आमी हरसण गावया हालेलुया 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 आमेन 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गाणं ग्लास सम्याचे जवाना तुका महिमा तुका आराधना मी करता सम्यास ते तुझे गायता तुका वरता मगा देनवास मोठा उपकार तुझा देता सम्या हया सकाळच्या वेळा हंगा जमलार एका बुरग्याचे तुझे आशीर्वाद कर सम्या तुझ्या वरता मगा अंतकापर तुझ्या वरते कृपा तुझ्या देवानी सम्या समेच्या वरता सदा समय जीवनच्या सम्याचे जो आमका आधार दे आणि आमका बरे करे तळका निर्माण कर तुझ्या वरत्या बेसानी बर हालेलुया 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 Jesus 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bashya magacha. Bo apurbai sodis tumka सर्वांके मागता apurbai तर आमका स्वागत केल्या विकार बापांका मिरणी जावन आसा हर एका सनवारा या पुन शेतांत हांगा मांडून हाडची रेतेर जायत्या जाणांच्या आत्मीक वाडावळीक कारण जाल्या आणि ती वाडावळ आमच्या थंय जाता आसतना आमी देवाच्या वर्त्या जाणवायन मात्र न्ही देवाच्या मोगांत आत्मीक तरान वाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आत्मीक तरान वाडावळ जावच्याक आमी अत्रेगूंक जाय आणि तसली वाडावळ जाता आसतना ती रूस साकल्यांक मात्र कळटा दानियेलच्या ग्रंथांत तुमी पळयलें जाल्यार दानियेलाक रायान आपल्या सगळ्या जबाबदारी वयसून दिल्ली आणि बरो तो करतालो आणि अशें आसता देवाक तो व्हरतो मान वतालो देवा सांगता सदांच रावनो देवाची स्तुती करतालो एका निजा देवाक तो आराधन करतालो ताची प्रगती ताचे बरें काम ताची अभिवृद्धी पळयले हेर मंत्री सकडी मसरान भरतात आणि ताका कशें म्हणीकन वोण घाली जाय म्हण चिंतात आमच्या वैयक्तीक लौकीक संवसारी जिवनांत हें सामान्य कित्याक एकलो वयर गेलो जाल्यार आनी एकलो ताका सकयल वोण घाली जाय म्हण तडफडी राखोन आसतात तेच प्रमाणे दानियेलान सकयल पडत जाय ताका आमी सोडूंक नजो ताणें राया मुखार प्रामाणीक म्हूण तो लेखता आनी राय ताका उंचल्या स्थानार दवरला ताका थंय सोडून वचो म्हणल्या खातीर सगळे मंत्री सांगत येवन म्हणा लागले रायान डॅरियस रायान पुजो करच्या आराधन करच्या देवाक आमी आराधन करूंक जाय आनी रायाची हुकूम कोण सकडी मोडटा ताका आमी शिक्षा दिवंक जाय रायानंत शिक्षा दिवंक जाय आणि अशें आसता सगळे जाण राखोन रावले दानियेल खंडीत जावन दारियस रायाक या ताच्या देवाक तो पुजा करचो ना ताचे का निजा देवाक पुजा करतालो म्हण कळीत आसलें आराधन करतालो म्हण कळीत आसलें आनी त्या खातीर ते राखोन रावले दानियेल ताचे सवय प्रमाणे ते उंचल्या कुडाक गेलो देवा मुखार सरपडलो ताका आराधन करूंक जालो एका निजा देवाची स्तुती तो करूंक लागलो आनी हे मंत्री सगळे राखोन आसले ताका धरी जाय म्हणो आनी ताच्या विशयांत कंप्लेंट गेले दारियस रायाक दारियस राय दानियेलाक बारीच मानतालो कित्याक देवाक समा सारकी मेस्सो सारकी जिणी तो जियेतालो म्हणो ताका कळीत आसलें आनी अशें आसता रायान दिल्या हुकमे प्रमाणे रायान ताका शिक्षा दी जाय पडली शिक्षा कसली दोलींत आसलेल्या सिंहां ती काण नासतना जायत्या बुकेल्ली त्या सिंहाच्या मदगात ताका उडोवंक आसलें आनी रायान ती हुकूम दिली ताचे काळी दुखलें इतलो बरो मनीस प्रामाणीक मनीस हाका ही स्थिती पावो जाय जगी पूण आपणें दिल्लें उतर आसा त्या हुकमे प्रमाणे ताणें ताका शिक्षा दिजेत पडली आनी ताणें ती मंजूर केली आनी दानियल वचून पडलो त्या सिंहाच्या दोलींत आनी सगळ्यांनी चिंतलें बुकेल्ली ती सिंहां हाका ग्रास शिताली ते आसली जायत्या तेमकां कान घालनासतना दारियस राय दिल्ल्या हुकम्या प्रमाणे दानियेलाक उडयतना ताणें सकयल पडचे पडेन ताणें मरत जाय म्हणल्यार एका चिंत
शिंपांत तांकां काण दिन आसा दवरले आनी अशें आसता दानियल रायाक त्या दोलींत घाले आनी दानियल रायाच्या हुकमे प्रमाणे दोलींत आसतना सगळीं जिवांनी ग्रासूच्या बदलाक ते पयस रावन ताकाच पळयतालीं आनी दानियल आपले हात वयर करून दिंबेर पडोन मागतालो ताका कांयच पडोन वचोना कोण ताच्या बगल्यांत आसा कितें आसा ताच्या देवा कडेन तो मागता आसतना ताच्या बुके खातीर खाण दिवच्या खातीर हबाकुकाक थंय धाडिल्लें जावन आसा आनी ह्या वेळार त्या वर्त्या प्रवादी मारिपात ताका तें मेळिल्लें तें वर्तें खाण कशें ताका तें मेळ्ळें दानियल कोण म्हूण ताका कळीत नासलें बाबिलोन खंय म्हूण ताका कळीत नासलें सिंहाची दोली कितें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार देवान त्या प्रमाणे त्या मनशाक खाण घेवन दानियल आसल्या सिंहाच्या दोली लागीं रावयलें आनी तो म्हणा लागलो दानियल देवान तुका खाण धाडला आनी ह्या वेळा पळया दानियल कितें म्हणा लागलो देवा तुवें म्हजो उगडास केलाय देवा तुका पातयेल्यांक तूं सण सोडिनाय उरलो जाल्यार आमी जाल्यार कितले भियेते आसले हांव खेदळ ग्रास दिता की खेदळ वो धरता हें सिंह धरता की तें सिंह धरता की बियान कांगाल जाताले पळया देवा वयर पातयलो मनीस धैर्यान भरता धैर्यान रावता देवा वयर अखंड बावडटा तो दानियल चियलो आनी त्या खातीर तो म्हणटा देवा तुवें म्हाका उडास कर न म्हजे खातीर खाण दिवन धाडलाय आनी उपरांत तो प्रवादी म्हणटा खा तुका दिलां तें देवान आनी परत तेच प्रवादी फाटी व्हेलें आनी थोडे दीस उपरांत दारियस राय पळोवंक येता दानियल मेलागी आसा ताणें चिंतलें दानियल मेला ताचे खातीर रुदान करूंक म्हूण येता आसतना तो पळयता दानियल थंय आसा खंयच्याय सिंहान ताका ग्रासूंक ना कोणेंय ताका खावंक ना ह्या वेळार वर्त्या उल्हासान संतोशान तो म्हणटा दानियलान आराधन केलो तो देव नीज देव आनी तो देव ताका राखलो आमकां अडयकले की राखता म्हणटा व्हडा संतोशान उल्हास गायता आनी उपरांत दानियलाक कोणें सक्कडी तांच्या कुतंत्रीपणांत त्या सिंहाच्या दोलेंत घाल्लें की तांकांत तो थंय उडयता तांणी सकयल पडच्या पयलें बुकेल्ली ती सिंहां तांकां खातात पळय मोगाच्या भावनान बेडेनो आमच्या जिवनांत देवा थंय भरवसो दवर बावड दवर आमी मुखार चल्ल्या तर कितेंच वायट तुका घडोवंक साध्य ना खंयचे सिंहां त्या वेळार दोलींत आसलीं बुकेल्लीं खायनासतना रावतीत देवान तें तांचें थंय रचल्लें देवान ताका आराधन केल्ल्या दानियलाक आपुरबाय तरान सांबाळिल्लें आनी दानियल म्हणटा देवा तुवें म्हजो उगडास केलाय आमी तितलेंच म्हळ्यार लॉर्ड यू रिमेंबर्ड मी तुज्या भुरग्यांक तूं सोण गेली नाय आनी इतलेंच आमी आमच्या कश्टांनी आमच्या पिडेंत आमच्या समस्यांत आमच्या अनंत तरेच्या वळवळ्यांत आमी देवाक उलो मारचो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दानियल वर्त्या तरान संपन्न तरान देवाक उलो मारता आनी म्हणटा तुवें म्हजो उगडास केलाय तुका आर्गा आनी तुजो अग्लाप हांव करता कित्याक तुजे वयर म्हाका चड मोग आसलो त्याच वर्त्या मोगान सगळे आमी उबी रावया देवा थंय एक जावया देवाक आरसिया देवाच्या नांवाक गीत आमी गावया आनी समेचे वर्तेपण सदांच आमी वाखाणूंक आमच्या जिवनांत खऱ्या एका निजा देवाची भक्ती करूंक देवान आमकां आपयलां त्या प्रमाणे सोम्याची स्तुती आमी करुया बुकान पान संको 7 पेज नंबर 7 मोग करता सदां काळजी समोसो जिवीत दिता सदांच म्हाका चिसुमोसो आत्का म्हजी बक्षिता तो चिसुमोसो मोगान म्हाका वेंगोण धरता चिसुमोसो मोग करता सदां काळ चिसुमोसो
जिवीत दिता सदांच म्हाका जेसू म्हजो पातकामुची बक्षिता तो जेसू म्हजो मोगन म्हाका वेंगून धरता जेसू म्हजो मोग करता सदां काळ जेसू म्हजो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेसू म्हजो पातकामुची बक्षिता तो जेसू म्हजो मोगन म्हाका वेंगून धरता जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 आरिगारा गुण केल्लो जेसू म्हजो लाजाराक जिवंत केल्लो जेसू म्हजो विधवीच्या पुता जीव केल्लो जेसू म्हजो म्हाकाय तुका जिवीत दिता जेसू म्हजो आरिगारा गुण केल्लो जेसू म्हजो लाजाराक जिवंत केल्लो जेसू म्हजो विधवीच्या पुता जीव केल्लो जेसू म्हजो म्हाकाय तुका जिवीत दिता जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 पडकारांक नितळ केल्लो जेसू म्हजो मोणयांक सैत उलोवंक केल्लो जेसू म्हजो सतवाट जिवीत जाल्लो जेसू म्हजो बरो गवळी शेळ्यांक कापलो जेसू म्हजो पडकाराक नितळ केल्लो जेसू म्हजो मोणयांक सैत उलोवंक केल्लो जेसू म्हजो सतावाट जिवीत दिवचो जेसू म्हजो बरो गवळी शेळ्यांक कापल्या जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 पर्यंत वादळ थंड केल्लो जेसू म्हजो उदकाचेर सोललो तो जेसू म्हजो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेसू म्हजो दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेसू म्हजो उदकाचेर सोललो तो जेसू म्हजो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 तुझ्या रक्षण आमकां मेळोन तुवें तुज्या मले रगत ह्या वाठारांत देव ही सम्या हांगा जावच्या एक कार्यक्रमा बऱ्या तरान जावच्या आत्मे वाडावड जावच्या पवित्रपणा भरच्या देवस्मरण आमी उद्देश जावच्या सम्या तुज्या मले रगत आमचे थंय देवा हांगा आयल्या एका भुरग्याचो आपट सम्या तुज्या वर्त्या मोगान दी आयल्या तुज्या वर्त्या संतोषान दी वांटेली जावच्या सम्या तुजो आदार आमी मागता हालेलुया 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 पवित्र आत्मा कडेन आमी मागता आसतना जायतें बरेंपण आमकां जाता त्या देखून समेर म्हणल्यार आसा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा
दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवच्याक कोड्यां दीस दिवच्याक दंड सतल्यांक सवकासाय हाडच्याक आज आमी आमच्या जिवनांत जायते बरेंपण देवाचो मोग आमी अनुभव करून तो हेरांतय आमी वांटून घेतल्यार मात्र तो संपूर्ण जाता शिवाय आमी देवाचो मोग करता म्हणून हेरांतय तो वांटून घेनातल्यार तो संपूर्ण जायना त्या प्रमाणे सम्याच्या वर्त मोगाची लारां आमच्या थंय ताणें धाडिल्ली ती आमी घेवच्याक तातूंत उन्नती आपणावच्याक त्या सम्याच्या मोगांत एक जावन एकामेकाक भाव आनी भयण म्हूण लेखच्याक एकामेकाच्या मोगांत देवाची भुरगीं म्हूण लेखच्याक आमी आयते जावया पवित्र आत्म्याची सकत देव दे म्हणून मागया. पान संक 152 152 152 पावनात्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा परत आम्ही म्हणूया सांगता पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा दूसरे चरण यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु हाथ बारे आणि म्हणूया यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र मुझे ले जाओ यीशु के पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया
एक घडीभर मावून राहून आमचे दोळे बंद करूया. दोन्ही आमचे हात कान आमच्या काळजा वय दवरया. सुमेची वरती आजारपण बघया. पूण शेतान आमी आसा. पूण शेताक आमी वरत्या मोगान आयल्या. देवाचें उतर बळवंतरान आमकां पोशीत करच्याक आमी राखून आसा. मोगाळा बापा हांगा आयल्या हर एका भुरग्यांक तुज्या मोगान भर. तुज्या वरती आस्तित्व आमचें थंय आसा कर. आमी सर्वांक तुज्या वेंगेंत घे. तुजें वर्तेपण आमचें थंय जावं दी. तुज्या वरत्या उतराची परखडणी करता आसतना एका तरान तें उतर आमच्या काळजाक नाटो. आमच्या थंय असलें सगळें उणेपण तूं काडून उडय. बरेंपण भरती केल्लो तूं. खाना शहरांत आसलें उणेपण संपूर्ण तरान कोणाकय कळीत नातल्या बरें भरती करून दिल्लो तूं आमच्या वैयक्तीक जिवनांत जावं दी. कुटुंबा जिवनांत जावं दी. असलें हर एक उणेपण आमच्या थंय असलें पथकांचो बरो आमच्या थंय असलें वायटी सगळें धुवन काडून तुज्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावच्याक आमकां तूं दू. आमकां तूं जायचेच. आमच्या संगत रावचेच. तुवें आमचो उडास केलायचेच. दानियल प्रवादी म्हणा लागलो तुवें म्हजो उगडास केलाय देवा. हर एका भुरग्याक तूं वर्त्या तरान राखताय. म्हाकाय तुवें बऱ्या तरान राखलाय. उगडास केला. यू रिमेंबर्ड मी. तितलेंच पुरो तुजें वर्तें मागणें देवाक मेस्वा सारकें जावच्याक लोकांक मेसवंक न्ही. हेरांक मेसवंक न्ही. म्हज्या शेजाऱ्यांक मेसवंक न्ही. म्हज्या घरान मेसवंक न्ही. देवाक मेस्वा सारकें चिणी जियोंक जाय जाली सर कृपा आमच्या सर्वांदय वत. कृपेची जर देव दिस आयच्या दिसा आमची काळजां मनां नितळ जावं दी. आमकां तुज्या मोगाची भुरगीं करता आसतना तुज्या वरत्या बांदांत एक कोटोंक तुजो मोग केल्या पावसो ना. कित्याक तुवें दिलो तो मंदामेंत. तुजो मोग केल्ल्या बरें एकामेकाचो मोग खरे. त्याच एकामेकाच्या मोगांत तुजो मोग संपूर्णता घेता म्हणून आमी जाणा जावच्याक तुवें आमच्या थंय पवित्र आत्म्याची धाड घाल्याय. पवित्र आत्मा आमच्या थंय देवल्लो सदांच आमकां वर्तें जिवीत जियोंक पाव करून दी. आनी आमकां तुज्या वर्त्या मोगांत बर. समयाचें वर्तेंपण आमी घेवन हळटार बसया मोगाच्या न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजो होगळाप जेजो वंदां जेजो महिमा जेजो हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या बाबेणेनो हो वापर तरान तुमी हांगा जमल्यात. देवाची आशिर्वादां तुमचेर वतून दी म्हणून आमी मागता आसतना बरी भलायकी तुमकां देव दितालो. कित्याक देवाक मेळच्या खातीर तुमी धांवोन 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 आयल्यात. पूण आज सामान्य तरान तुमी आयकलें जाल्यार थोडीं जाणां कितें म्हणटात गे म्हळ्यार आमी आज देवासपणां भरच्या खातीर जायतीं रेतेरी मंदिरां आमची उब जाल्यांत. जायतीं पुणशेतां आमकां आसात.
तशेंच जायते नव्यान मिसाचें बलिदान आराधन आमकां मेळटा हर एक कडेन भक्तीक कार्यां जावन आसात पूण आमी कितलीं जाणां आमचें जिवन उंचल्या मट्टाक व्हेला म्हणलो एक सवाल जायत्या कडेन उलयतना मेळटा बरेकले म्हणा लागले तरणाटे सली काजारी फादर आमकां क्रिस्तांवांक जायती शिकवण मेळटा जायती जाणवाय मेळटा पवित्र ग्रंथ आसा आमची मेटां बऱ्या तरां मुखार सुन व्हरोंक पूण आमच्या लोकां तितलो काण घाल्लो लोक कोणूच ना फादर म्हळें तशें तूं सांगूंक वचनाका कित्याक म्हळ्यार हांव जायत्या लोकांक मेळटा जायत्या जाणां कडेन उलयता आनी म्हाका कोणी आमचे लोक काण घाल्लो म्हूण म्हाका कांय भोगना म्हज्या अनुभवांत हांव कितें म्हणटा गे म्हळ्यार आमचो लोक पवित्रपणांत वाडला जावंक पुरो सगळीं वाडोवनात सगळें वाडोवचें म्हूण कांय गरज ना सगळ्यांक मेस्व सारकी जिणी आमी जियोंक जायना सगळ्यांनी म्हाका बरें म्हणचें म्हळ्यार ही जायना देवाकूच घरांक मेस्वंक जावना खंय आज आमच्या मोद्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार थोड्यांक आमकां देवाचो इतलो मोग आसा देवान सगळें बरें केलां म्हूण आमी सांगता आनी आमी थोडीं जाणां म्हणटा हांव कितल्या शनवारा रेतेरी गेलें आनी रेतेरी गेलां पूण हांवें आशिल्लें म्हाका मेळोना तर देवानी हर एकल्याकी मेस्व सारके जिणी जियोंक जावची ना कित्याक म्हळ्यार देवाक पळोवचे आमचे दोळे संपूर्णता आपणोवंक साकोनात त्या देखून आमी आमच्या जिवनांत संपूर्णता बघून जावंक पुरो पूण काण घाल्ले मनशांनी आमी बरीं मनशां वय की न्ही बरीं मनशां गे वय आमी बरीं मनशां कित्याक देवाच्या दोळ्या मुखार हर एकलो भुरगोय आनी भुरगें बरें त्या खातीर देवान हो संवसार रचता आसतना उत्पत्ती ग्रंथांत 7 पटी म्हणलें आसा ऑल दॅट आय मेड इज गुड हांवें कितें केलां तें सगळें बरें केलां हांवें कितें केलां तें सगळें बरें केलां आमचो सगळो पात्रांव उलयतना म्हणा लागलो पोरू कोणी एकल्यान सांगलें देवान थोडें पाडी रचलां आनी ह्या वेळार तर्क जाताना ते म्हणाले देवान पाड खंयचेय रचूं ना देवान सगळें बरें केलां मनशान तें पाड करून घेतलां जावंक पुरो पूण देवान खंयचेय पाड करूं ना ओके आतां कित्याक आमी इतल्यो रेतेरी इतली नव्याना इतलें आराधना इतलें देवास्पण आसल्यार आनी की त्या संपूर्णतेक पावोवंक साकोन हांव ह्या तितली बरी नितळ निर्मळ जावन हांव भांगार हाडूंक गेल्यार थोडे बडे म्हणटात न्ही गे 18 कॅरेट आसा 22 कॅरेट आसा 24 कॅरेट आसा मागीर कितले कॅरेट आहात म्हण म्हाका गोत्तू ना म्हाका इतले कॅरेट मात्र गोत्तू तांतले बरें भांगार म्हळ्यार कितले कॅरेटाचें 24 गी 24 कॅरेटाचें म्हण दिसता कितें म्हळ्यार आमच्या रेतीर मंदिरांतली पडटा तो आमच्या रेतीर आसली ती आमच्या सेंट आना फ्रायरी आसल्या दैविकाकुच्या रेतीर मंदिर आयली आनी म्हणा लागली फादर हांव म्हजे भांगार आसा फादर सोर नोरतात कोण ना म्हाका तें एक इकून इल्ले बँकान पयशे घालीचे फादर आनी हांवें म्हळें तूं वच भांगाराच्या अंगडी वच आनी तें इक आनी तूं तुका मेळ्ळे पयशे व्हरून बँकान घाल म्हण सांग ना फादर तो म्हणटा कोणाक म्हणे आपणाडीचे तुवें हें भांगार इकता आसतना म्हज्या लागीं म्हणाल हांवें म्हळें बाई हांव खंयच्या भांगाराच्या अंगडी कडेन वचना पूण आसायक तिका कोणी ना तिजो एकलो पूत आसा मंदबुद्धीचो घरा आसा तो ताका आपणवर चबरी ना आनी अशें आसता हांवें म्हळ्यार जायत बाये तूं थंय गेल्ले जाल्यार म्हाका फोन कर हांव कसमणी कर एक थोड्या वेळाक येता आनी थंय गेल्ले जाल्यार तो म्हाका म्हणा लागलो हिचे भांगार 18 कॅरेट आतां हांवें कशें तें कॅरेट लेखचें म्हाका कांय गोत्तू ना म्हाका कॅरेट मार्केटीन मेळचें मात्र गोत्तू आमी घेता पळय तें कॅरेट मात्र आनी हें कॅरेट हो कितें उलयता काय म्हण चिंता आसतना तो म्हणा लागलो हें खंयचें कुवेटाचें भांगार फादर हें हातूं चड कॅरेट ना आनी तें कॅरेट उणें आसलें देखून तागेली रेट उणी म्हणा लागलो ताका हांवें म्हळें तुका कितें जाता त्या प्रमाणे ती दुबळी बायल मनीस तिचें केल्यार तुका बरें पूण तांकां कितलें सांगल्यार तें कांय फरक पडना कित्याक म्हळ्यार भांगाराच्या कामाराक ताच्या आवयचें भांगार दिल्यार तातूंत इल्लें दवरता खंय वय मो वय की न्ही
हां म्हज्या मायन सांगच्या हांवें आयकलां केदाळ म्हणटाले पुता भांगाराच्या कामार कडेन तुवें कितेंय उलयल्यार कांय फायदो ना कित्याक म्हळ्यार ताच्या आवयन एक भांगाराचे कितें ताका खांग हाडून दिल्यार तांतलें इल्लें भांगार तो दवरता खंय ताची सवय खंय ती त्या देखून हांवें म्हळें पळय तुका कितें जाता त्या प्रमाणे दी आनी अशें आसता तो म्हणा लागलो एक कॅरेट उणें आसा आज आमचे थंय जायते फुडें कित्याक अशें जालां की म्हणून आं कॅरेट उणें आसा म्हणून कितें करूं लागलो तो तिचे म्हणलें चक्कडी भांगर व्हरून गेलो आनी एक ते बार करनाड आयलो आतां ते 18 कॅरेट गी सगळें भांगर 22 कॅरेट गी 24 कॅरेट गी म्हणून आमकां कांय कळीत ना सगळें एक बार करनाड आयलो आनी तातूंत ताका मेळ्ळें प्रॉफीट तें ताचें पूण आमच्या जिवनांत आज आमी पळयलें जाल्यार आमचें जिवन उंचल्या मट्टा वर्षाक आमकां मेळिल्लो अवकाश आमी घेता एका एका रिती घेता पूण संपूर्ण ते कितें आमी वचोन पावना म्हळ्यार आमी आमच्या स्वार्थाक मोरा नांव स्वार्थाक मोरा नांव वी शूड डाय फॉर अवर सेल्फ म्हळ्यार आमी आमच्या स्वार्थाक नो म्हणोंक जाय आनी तेन्ना जे देवाक आमी येस म्हणोंक शकतले इतलेंच तफावत आमी रेतीर वचोन वचो म्हणा वचो जाय आमकां चड परिवर्तन करूंक जायनातलें म्हणना क्रमेण रेतेरीक वचोन 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 आयकोन 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 आमची जिणी इल्ली म्हणी बदलिल्यार पुरो तितलें बदलिल्यार आमकां पावता त्या देखून आमी सांगोंक जायना आमी रेतेरी गेल्ल्यान ती आमचें कांय बदलावण जावना म्हणोंक जायना देवाक बदलावण करून सांगता पूण आमी कितें करूंक जाय आमच्यात स्वार्थाच्या जिवनाक आमी मोरा जाय आमी मोरा जाय आमी आमचे स्वार्थ काणोवन जियोन हांव तसोच जियेता म्हळ्यार साध्य ना त्या खातीर आमकां म्हणटा तुज्या स्वार्थाच्या जिवना मेल्यार मात्र तुवें देवाक वय म्हणोंक जाता येस म्हणोंक जाता ना तर तेंत काणोवन आमी जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मुखाचेर एक दोन निदर्शनां तुमच्या मुखार दवरता हांव पडटा आसतना एकली दोगां जाणां चलयो म्हाका म्हणा लागलीं फादर आमकां रेतीर येवंक जाय आमकां कशें येवचें म्हण कळीत ना हांव पडटा वेचे आमचे दाळे जायते तांचे टिकेटी बूक करचे या तांकां वेचें तें सगळें करतालो हें दाळ आनी हांव म्हळें तुमचे टिकेटी हांव बूक करता रिटर्न टिकेटी हांव बूक करता आनी असल दिसा तुमी ट्रेन घेया आनी ते टिकेट आमच्या कावंटरान दवरून वेता तुमी व्हरून वचा म्हण सांगलें व्हरून गेली आनी ती रेतीरीक आयलीं दोगांय जाणां तरणाटी नर्सां पयले फावटी रेतीर येयले जाल्यार म्हाका ती मेळोंक आयलें आनी हांव कुमसारांत आसलो कोंकणींत आनी हांवें तांकां सांगलें तुमकां इंग्लीश येता जाल्यार इंग्लिशा वचा कांय प्रॉब्लेम ना कोंकणी येता जाल्यार कोंकणी घे आनी आमी इंग्लिशाक वता जायत इंग्लिशा वचा इंग्लिशाक गेली मोगाच्या इंग्लीश कोंकणींत म्हज्या लागीं आयली आनी म्हणा लागली आमकां एक 5 मिनटां उलोवंक आसा हांव म्हणलें लायन काबार जावन मागीर हांव तुमकां मेळटा आनी ती राखून रावली आनी हांव तांकां मेळ्ळो आनी तांचें पयलें सेंटेन्स फादर आमी पडटा रेतेरीक आयल्या 1.5 दिसांची रेतेर आमी अटेंड केल्या आतां आमकां एक प्रॉब्लेम आयला म्हणा लागली कितें प्रॉब्लेम कितें गे म्हळ्यार आमी दोगांय हिंदुवांच्या चेड्याच्या मोगार आसा हांवें म्हळें वय गी वय तर तुमकां दोगांकी सांगात उलोवंक जायना हांवें तुमचे दोगांचे चेडो एकलोच की या सपरेट सपरेट की म्हण विचारलें ना सपरेट सपरेट तर सपरेट सपरेट म्हाका मेळ्ळा म्हण सांगलें आनी अशें म्हणटाना तांचे कडेन उलयलो एकलें म्हणा लागलें 5 वर्सां जावन हांव मोगार आसा फादर 5 वर्सां जावन वय गी आतां कितें म्हण चिंतलां कितें चिंतलां म्हाका ताका सोडूंक मात्र जायना फादर सोडूंक जायना जाल्यार हांवें कितें करचें बाये तूं आयलाय रेतेर संपूर्ण कर आनी त्या रेतेरीन देव तुजे कडेन कसो उलयता पळय म्हूण हांवें सांगलें ताका आनी अशें आसा आनी एकल्याक म्हणलो आनी एकल्याची गत तितलीच हाजे 1 वर्स उणें तें 4 वर्सां ताच्या मोगार आसा आनी तुवें कितें चिंतलाय हांवें ताका सोडून वचो म्हूण चिंतलां फादर म्हणा लागलें हे म्हणा लागलें म्हाका सोडूंक कश्ट जातात आनी हे म्हणटा हांवें सोडून वचो म्हूण चिंतलें म्हळ्यार तर रेतेरी कित्याक आयलाय रेतेरीक आयल्या आनी कितें जाता की पळया म्हूण आयल्या तर हांवें म्हळें माग देवा कडेन माग आनी मरे कुमसार जाया कुमसार जावन म्हज्या प्रमाणे तुमकां देवान रचलो सांगाती आसतालो त्या प्रमाणे देव तुमकां दाखयतलो ही वाट तुमी त्या वाटेन गेल्यात जाल्यार तुमकां कश्ट आसात एक दुसरें तुज्या देवाक सांडून आनी एकल्याक आपणावंक तुवें वेचन जाल्यार तें सारकें न्हय
एक बावतिजम जाल्ल्या भुरग्यान तशें वयचे सारकें न्ही आनी तुवें देवाक निजा देवाक विकृत करूंक जायना तुका देवाचो मोग आसा की म्हण विचारलें तो काय म्हणा लागले वय आमकां देवाचो मोग आसा पळया मोगाच्या हप्त्याची रेतेर मुक्त जाता आसतना तांची पाटीवेची तिकेट बूक जाल्ली एकले येवन म्हणा लागले फादर ती तिकेट कॅन्सल कर ना म्हाका रिफंड करयत गे म्हणा लागले कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी एक हप्तो रेतेर करूंक जाय आनी तें कितें करतालें म्हळ्यार तें वेता काय फादर पाटी जायते तुजें कॅन्सल कर म्हाका कॅन्सल करूंक उड आसत ना मागीर तें उरली मागीर ताचें रिफंड केलें हांवें आनी रिफंड कर न्हू तें भुरगें रावलें सेकंड हप्त्याक तें रावलें आमच्या रेतेरेंत आनी सेकंड हप्त्यांत मंगळारा दीस म्हजे लागीं येवन ते म्हणा लागले फादर कितेंय जावं दी कितेंय जावं दी म्हज्या जेजूक हांव सोडून वेचिना म्हज्या जेजूक हांव सोडून वेचिना आनी त्या वेळार हांवें म्हळ्यार तें कितें म्हणटालें फादर ते म्हणा लागले म्हाका तस्सो जाय हांव ताच्या लागींत काजार जाताली त्या देखून हांव आनी हांगा रावचें ना म्हजो निर्धार रेतेरेक आयल्यार म्हजो निर्धार तस्सो ताचे कडेन काजर जावचो त्या हिंदवां चेड्या कडेन हांव काजर जाताली आनी हांव ताचे सांगाताच रावताली पूण हांव फादर म्हज्या जेजू म्हाका व्हरतो मोग आसा त्या जेजूक हांव सोडून वेचिना पळया पाटी सरसोना हांव पाटी सरसोना तुज्या पांया ताळा तावन पाटी सरसोना ह्या भुरग्यांक सांगता आसतना म्हळ्यार बरें वेल क्वॉलिफायड आनी बरें बैलागांव वचून तयार जावंक एग्जामाक म्हण तें गेल्लें टिवांड्रामाक आनी थंय जावन तें रेतेरीक आयिल्लें आनी उपरांत तें म्हाका म्हणा लागलें हांव मात्र केन्नाच म्हजे जेजूक सोडून त्या वेळार हांवें ताका कावन्सिलर सजेस्ट केली ते एक सिस्टर आसली आमच्या पट्टान हांवें म्हळ्यार थंय वचून मेळ बाय तिका कित्याक इंग्लीश शिक्षणां म्हाका मेळोंक जावचें ना कित्याक म्हाका जायते लोक आसा थंय वचून मेळ त्या सिस्टरान ताका एकच एक शब्द सांगलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवनाक आदल्या वायटाच्या जिवनाक आमी मरनांतल्यार नव्या जिवनाक आमकां उठोवंक साथ दित ना पळया ताका एकच एक शब्द सांगलो त्या सिस्टरान आर यू इन लव एक ताणें हाल्लें हाका कशें कळ्ळें काय हांव आनी सिस्टर कांय उलयनासलो म्हाका उलोवंक वेळ मेळनासलो आमच्या कोंकणीन जायतो लोक येतालो त्या दाळा आनी अशें आसता ते म्हळ्यार येस येस आनी तिणें इमिडिएटली सांगलें यू आर इन लव विथ अ हिंदू बॉय यू नीड टू लिव एट दीस मोमेंट म्हज्या भावान भयणीनो ते म्हणटा फाटल्या दिसांनी ऑस्ट्रेलिया जावन ते आयले म्हाका मेळ्ळें त्या दीस फादर तुमी त्या सिस्टर लागीं म्हाका धाडिनातलें जाल्यार म्हजें जीवन बदली जातें नासलें केन्ना त्या सिस्टरान म्हाका सांगलें यू नीड टू लिव एट दीस टायम एंड तिणें म्हाका एकल्याचें नांव सांगलें यू नीड टू मॅरी दीस मॅन आनी ते म्हणटा त्या मनशाची वळख म्हाका आसा पूण सिस्टराक ताची वळख ना त्या भुरग्याची वळख ताका ना तिका ना कित्याक तो त्या म्हणटा थंय रेतेरी वचोना केन्ना त्या सिस्टरान त्या भुरग्याचें नांव सांगलें ह्या भुरग्यान ताका सांगलें तुजें नांव हांगा आपयलां सिस्टर म्हज्या भावान आनी भयणीनो पळया देव कशें आपट आनी उपरांत तांची टेस्टिमनीन तांणी कितें म्हाजे कडेन उलयतना सांगिल्लें फाटल्या दिसांनी हांवें एक दीस जस्ट जेवणाक या म्हणल्या उपरांत म्हजी रेतीर संपोवन हांव 3-3:30 वरांक दनपारां जेवणाक गेल्या त्या दळा तांणी सांगिल्लें तांचे एक अनुभव तुमच्या मुखार दवरता आनी ते म्हणा लागले केन्ना सिस्टर म्हाका सांगलें यू कॅन नॉट मॅरी दॅट मॅन यू नीड टू लिव हिम एकच एक सब नथिंग डुईंग म्हणा लागली ती नथिंग डुईंग आनी ते म्हणा लागलें त्या वेळार म्हज्या मोतीन दुसरें कांयच नासलें सिस्टरान म्हाका सांगलां हें साथ दिना आनी हांव तें करची ना थंयच हांवें निर्धार घेतलो म्हणटा तें दुसऱ्या रेतेरीन पयल्या रेतेरीन न्ही एखाद्या वेळार तें भुरगें पयल्या रेतेरीन तितू पाटी गेलें जाल्यार आनी एका भुरग्या बरें वचोन तशें करते आसलें अन्य जातीच्या त्या चेड्या कडेन तें काजार जाते आसलें आपल्या देवाक विकृत करते आसलें आनी थंय म्हणा लागलें तो एक शब्द त्या धार्मीक भयणीन म्हाका सांगलो यू कॅनॉट मॅरी दॅट मॅन आनी तेच वेळा हांवें केलो निर्धार फादर हांव ताचे कडेन लग्न जावची ना फुडल्या हप्त्यान म्हाका म्हणलें उतर आनी किसो उडास आसा फादर कितेंय केल्यार ताका म्हाका सोडूंक जावचें ना प्रयत्न करता म्हूण सोडूंक जावचें ना पूण तेच भुरगें म्हणटा एकच एक शब्द उपरांत कितें जालें पळय म्हाका नांव शुक्रारा दीस ताका TV चॅनलाक
MC करूंक आपयलें तें आमचें गुडनेस TV आसा तें आपयलें आनी ताणें बरें MC उलोवन आनी बरें आसलें आनी सांजेर ताणें बरी विटनेस दिली आनी तें गांवाक आयलें घरा आयिल्लो उपरांत म्हाका कितें जालें म्हण कांय हांव फॉलो करूंक वचोना उपरांत कोणाचें नांव त्या सिस्टरान सांगलां तो मनीस थंय पावलो वचून तो तिका सोदूंक गेलो सोदूं तिणें सांगलें आर यू दॅट मॅन येस म्हणा लागलो ताकाय सांगलें इतलेंच यू आर इन लव वीथ समबडी एल्स बट क्रिस्तांव चलये कडेन आसा हितून इट विल नॉट वर्क आवट आनी ह्या भुरग्यांच्या जिवनांत संपूर्ण आतां ताणें आपणावच्याक ताणें एक चॉयस करूंक आसलें तांच्या आदले जिवन सोड नव्या जिवनाक ताणें उठोवंक आसलें आनी ह्या वेळार तांकां मेळिल्लो तो उतर देवाचें तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार हेरांचो मोग कर ह्या अन्य जातींचो मोग कर तुवें म्हजो मोग करून साध्य जावचें ना जायतीं जाणां आज आमी म्हणटा न्ही गे हांव म्हज्याच रिलिजनांत रावतां ती ताच्याच रिलिजनांत रावता खंय आमी दोगांनी लग्न जावंक चिंतलां म्हाका त्या वेळा म्हज्या मतींत वेची द्वंद्व नीती कितें हांव तांकां सांगना कित्याक की म्हळ्यार काल्या कोणाचे फिलिंग्स हांवें हर्ट करी म्हण हांव वगैरे वता म्हाका मात्र जायतें दुखता म्हज्या मतीन आनी ह्या भुरग्यान पोरच्या दिसा हांव तांकां मेळिल्लें दोगांय आसलें न्ही काजार जालां तांचें आतां तीं ऑस्ट्रेलियांत आसात त्या वेळार ताणें म्हणलें फादर केन्ना जेजूचो मोगाचो अनुभव जाता तेन्ना तुज्या ह्या लौकीक संवसारान कितें संबंध आसात पळय ते सगळे तुका मोडून उडोवंक साध्य जाता नाका जाल्यार वायट संबंध सगळे मोडोवंक जाता आनी दोगांय म्हणा लागलीं फादर हो मनीस हाचें नांव मात्र हाची वळख म्हाका आसली पूण हाचें नांव केन्ना त्या सिस्टरान काडलें त्या वेळार हांवें म्हळें एका दोळे सिस्टर म्हाका देवाच्या नांवान म्हजे कडेन उलयता हांव तें संपूर्ण कर्ण फॉलो करतलीं आनी तोय म्हणा लागलो फादर म्हाका कांयच मन नासलें हाचे कडेन कित्याक तें जायतें उठतें नाटतें फादर हांव चिंततालो ह्या चलये कडेन एक जिवन करचें आसा गे आमी ह्या चलये कडेन हांवें एक जिवन करचें आसा गे ही चली मेळिल्ल्या कडेन उलयता मेळ्ळ्या कडेन तमाशे करता आनी ही म्हज्या जिवनाक सारकी जाल्ली न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हजो डॅडी म्हजी मम्मी मस्त स्ट्रिक्ट फादर दे वर इन अ करिस्मॅटीक लायन आनी तांणी ह्या चेडवाक एक्सेप्ट करच्या बरें नासलें आनी उपरांत ती म्हणटात देवाक केन्ना आमी येस म्हळें त्या दिसा जावन आमचे सगळे वाटो उक्ते जाले आनी आज आमी भोव संतुश्ट आसा फादर एकामेकाच्या मोगान जियेता देवाच्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत हांवें न्ही जियोचें कोण जियेता देव म्हजे थंय जियेता जेजू म्हजे थंय जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर म्हजे बानड म्हणून जायतीं जाणां हांवें म्हणटा आमी प्रयत्न करता नो प्रयत्न त्याच कडेन यस हेच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां घेना गे आमच्या रेतीर मंदीर आयिल्लो मनीस एकलो तेजे थोडे संबंध दुसरे आनी एका चलये कडेन आसले स्त्रिये कडेन त्या वेळार ताका हांवें सांगलें आसा तुजे कले संबंध आसूं पूण ह्या घडये तुवें एक वित्यार्थ करूंक जाय निर्धार करूंक जाय आमच्या दैविकाकुच्या रेतीर मंदिरांत सक्रामेंताचें कोपेल आसा ताका थंय आपयलें हांवें तुज्या बायले सांगता आनी बायलेक भायर धाडलें आनी ताका सांगलें तुजे असले संबंध आसात बाबा ते तुवें येस घडये सोडूंक जाय कितें म्हणा लागलो गो म्हाका 2 दीस दिया फादर म्हणलो म्हाका 2 दीस दिया हांवें म्हणलें येनाका फाटीं येनाका म्हजे लागीं येवची गरजच ना फाटीं येवची तुवें कित्याक म्हळ्यार तूं 2 दीस काणीशी जाल्यार तुका जेवण सर सोडिना तुजें निर्धार करून सोडिना तूं तुज्या आदल्या जिवनाक मोरा नाय जाल्यार जेजू सांगता नवें जिवन जिवंक तुका साध्य ना हें आमकां कोलोसेकरां बरयल्ल्या पत्रांत भोव वापरपायतारान सांगलां पळय आयका कोलोसेकरां बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 17 वळ आसा पूण सगळ्यां वाशिना थोडें तुमच्या मुखार दवरता क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेकतात क्रिस्त सांगता जिवान जाल्यात तर थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्या बसोन आसा संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तूंक चड मोन दिया कित्याक तुमी मेल्यात संवसारी वस्तूक तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवा थंय लिपोवन आसा आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता
त्या वेळार तुम्ही ताच्या सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासत तुमचे ते असलेल्यो संवसारीक कुशलयो वडण्यो उमटून काडा. व्यभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आणि आपस्वार्थ एक तराची बॉम्ब्या पुजा तुम्ही पयस करा. असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एका काळार असल्या आतुरायेच्या तुमकां वेडो घाल्लो आणि ह्या खोट्या वडण्या प्रमाणे तुम्ही जियोन आसल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, करीमस्त, निश्ठुचार आणि गाळी सवे ते सगळे तुम्ही पयस करा. एकामेकाक पटय नाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तव्या समेत पाठ करण नवे सैम तुम्ही नसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातले अनागरीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदस ना. क्रिस्त सक्कडांक क्रिस्त सक्कड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या परण्या सैमाक आमी मरण आसतना देवाच्या सैमांत आमी जियोंक असाध्य म्हणलें आमकां सांपावलो सांगता. तर मुखार कितें जालें? ह्या दोगांय भुरग्यांनी ताणीं म्हणलें उतरां, केन्ना आमी देवाच्या अनभोगान नातल्या, नाका जाल्यार वायटांत आमी जियोन आसल्या, ह्या संवसारी वस्तूंच्या संबंदांत आमी आसल्या, त्या वेळा आमी सोम्याचो मोग करूंक संपूर्ण साकोना. त्या देखून आमच्या थंय नाका जाल्यार वडण्यो आसल्यो म्हणा लागली. आनी आतां ती म्हणटात, फादर आमच्या द्वारी आमी कितलेशा यंगस्टर्सांक सांगोन आज देवा लागीं आपण हाडला. कित्याक? देवाचो अनुभव आमकां जाला, तेज्या मोगाचो अनुभव आमकां जाला. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी हर एक बडी रेतेरीक वता, हर एक बरी देवासपण आपणयता, पूण आमच्या सैमाक, परण्या सैमाक आमी मरना तर आमी आसल्या पर्यंत आसता. त्या खातीर थोड्यांनी म्हणचें आसा, कितले रेतेरी केल्यार कितें? पर ह्या जागेर म्हणा लागलो, फादर म्हज्या भयणीन कितल्यो रेतेरी केल्यार कितें? तें सुदरना फादर. म्हळ्यार पळयलां फादर, आमच्या रेतेरी मंदिरांत ती येता, एक दीस जातले, एक दीस सुदरताली फादर. येवं दी, येवं चाडवचें नाका म्हळ्यार, येवं चाडवचें नाका. पूण ती आमच्या काली रेतेरी मंदिरांत ती आसली. तिका पळयता म्हाका परत ह्या जाग्याचो उडास आयलो आनी हांवें म्हळें, देवा हिचें मन परिवर्तन कर. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा, सगळी आस्त तिणें लुटल्या, सगळी आस्त तिणें आपणायल्या, आनी एक लागीं कितें कितें कर, तांचेर केस घाल, तें कर, हें कर, जायते पयशे कमायल्यार खंय घालूंक तेच्या पोंडाक म्हणा लागून. जायते जाणां आमी तें चिंतिना, आमी आमच्यात आमी जायतें सांगता, पूण कोणाक आयकोंक आसा ती तांचें आयकतात आनी तांचें करतात. वय की न्ही? जायतीं जाणां करतात. कित्याक म्हळ्यार तुमकां आनी एक एग्जाम्पल दिता. पोरेकली आमच्या कोयंताक आयिल्ली आनी तिका काम जाय आसलें आनी हांवें तिका आपयलें, बसयलें, तिचे सांगात दोगां जाणां तिका आपण हाडली आसली आनी हांवें सांगलें, हळे एकली आसा, एकली ती आसा आनी तिका तुमी कांय ओन व्हरोंक आनी ना, कांय चड काम ना. असो जागो ते 10 सेन्सान म्हाका दिसता 6 या 7 सेन्स घर आसा आनी ती सगळें तिचें काम करता. आनी तुका काली ती सांगत राव, तिका रांदून दी, जाल्यार तुका केदळा जाय त्या दळा तें घर क्लीन कर, दुसरें कांय तें काम ना. सगळें आयकले उपरांत म्हाका ती स्त्री म्हणा लागली, फादर म्हजो पाय दूख फादर, म्हाका चड वोवंक जायना फादर म्हणा लागली. ताका म्हळें, हांवें तिका वोवंक सांगलें, तुका तुज्या माथ्यार तुज्या तकलेंत कितें घेवन आयलां पळय, कामाक वता म्हणटा आसतना पयलें तें ग्रिजान दिजे पात्राबाक, म्हाका चड वोवंक जायना. हांवें म्हळें, पयलें तुज्या माथ्यान वोवयलां पळय तें सगळें देंवय, मागीर म्हजे कडेन उलय. थोडी फुडें आमी आमचेंच काण घेवन बसता. त्या देखून आमी आमच्या आदल्या सैमाक मरना, म्हाकाचें न्हू, आदल्या सैमाक मरना, तेंच काणून आसता, तेंच चिविंगाम सापडल्या बरी आमी सापता. आनी ही चली युकेंत आसली पयलीं, आतां ऑस्ट्रेलियांत आसा, ती म्हणटा, फादर एका काळार आमी चुकोन पडल्या फादर, म्हाकाय कळीत ना. तेजे न्हवऱ्या मुखार म्हणा लागली, हांवें त्या चेड्या सांगता 5 वर्सां आसतना आय वॉज कंप्लिटली ब्लायंड फादर,
हांवें ऑलमोस्ट आय लेफ्ट माय रिलीजन, म्हज्या देवाक हांव सोडून वचूंक तयार आसलें फादर. पूण केन्ना देवाचो अनुभव म्हाका त्या पट्टा रेतीर मंदिरान जालो, त्याच घडी हांवें सोडलें. त्या मनशाक हांव मागीर मेळोंक ना, त्या मनशा सांगत हांव उलोवंक ना. पळया तें संपाल म्हणटा तुज्या पोरण्या जिविताक तुवें मरोंक जाय आनी तेन्ना तुज्या नव्या जिवितांत सम्य सांगता सर्गीच्या दायजांत सर्गीच्या वस्तूंत तुमी संतोशान जियेतल्यात. हें आमचे रेतेर म्हळ्यार आमचें परिवर्तन जावंक जाय. आदलें सैम आमकां कळीत आसा आमच्या थंय कितें उणेपण आसा, म्हाका कळीत आसा म्हज्या थंय कितें उणेपण आसा. खंयचे सगळे हांवें बदलिलां आनी कितें बदलूंक जाय तें म्हाका करेक्ट कळीत आसा. कित्याक म्हजें तें असलें वायट, म्हजें तें असलें बरें, दोनांच तापावत करून तें कशें जिये जाय म्हणलें पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या प्रेरणा आमकां तें कळीत जाता. आनी अशें आसता मोगाचे भावन आनी भयणीनो, सम्यान आमच्या सांगाता जिये जाय जाल्यार आमी तें संपूर्ण तर आमकां मरोंक जाय. कोणाक मरोंक? ह्या संवसारांत मरचें. ह्या संवसारांत जिवंत आसतनांत ह्या संवसाराच्या वस्तूंक, संवसाराच्या स्वार्थाक, संवसाराच्या खोटेपणाक तें म्हजें तें हांवें घेवन आसा जाल्यार त्या खोटेपणाक हांवें मरत जाय, कापाटीपणाक हांवें मरत जाय. तेन्ना देवा तें हांवें जिवंत सर्गीच्या राजाक हांवें काडची मेटां जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थोडे वटेन मरचें म्हणटाना म्हाका बरो उडास येता. हांवे कडेन गेल्लो एक 4 भुरग्यांक पाटाकी वरयां, धाकट्या भुरग्यांक आमच्या थंय आसात तें, तांकां 4 पाटाकी वरयां म्हणून वेता आसतना तो म्हणा लागलो म्हजें पाटाकी शॉप बंद जालां फादर. थंय म्हणून थंय व्हडली पेट दवरल्या, व्हडली. अंकल ही पेट कोणाक? ह्या पेटेची कथा सांगत जाय की फादर म्हणालो. कोणाक म्हळ्यार मेल्ल्यांक म्हणा लागलो. वय की इतली व्हडली पेट काल्याक अंकल ती बारीक कालें ताचें विशेशता कितें ताची? कितें म्हणचें फादर? पेट केल्या पूण मनीस मरो ना फादर. आनी की मरच्या पयले पेट रेडी जाल्या. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशान म्हणलें गे म्हाका बऱ्या पेटेंत तुमी मातये भायसय. आनी हांवें म्हणलें हाचें विशेशता कितें? विशेशता म्हळ्यार असली पेट करूंक सुमार दीस लागतात. त्या खातीर ताका मरल्या उपरांत ती पेट करची जाल्यार ताका इंजेक्शन दिवन मागीर आमी मोर्चारेन दवरच्या बदलाक पयलें ती पेट रेडी केलें आनी भितरलें इल्लें घाल्यार जालें, मागीर ताका घालून पुरल्यार जालें म्हणा लागलो. पळया म्हाका एक बारीक नवें साव दिसलें. मोर्चा पयलें ताची पेट रेडी जाल्या आनी मागीर तो म्हणा लागलो ही पेट कोणाकी दिवं नजो म्हूण सांगल्या. तर हांवें ताका विचारलें तो मरोंक राखतात गे वय राखोन आसात, केदाळा मरता म्हूण राखोन आसा. थोडी आमी केदाळा मनीस मरता म्हूण राखोन आसा. वय खालच्यात एक वॉट्सॅपान हांवें पळयल्लें जावन आसा मोगाचें न्हू. एक प्रायसो मनीस हिंदू, ताका आसा 2 जाण पूत आनी ताका 2 जाण पुतांनी कितें केलां कोताय तुमकां? मोत्यान राती तो हुणसूर तेणें तें आमची दोरनाळी न्ही आनी एक दोरनाळी आसा तें हुणसूर लागीं, ताका मोत्यान राती खारार बसोन 2 जाणांनी पुतांनी व्हरून खंय सोडलां कोताय? एका चिंचेच्या रुखा मळा सोडलां आनी थंय जायते येवंकय जायतो कडकडो आनी तो थंय आसा राती पिरंगता. ते पिरंगणी आयकोन लागींत आशिल्ले थोड्या घरच्यांनी कोण आश्रमांत आसा पळय तांकां फोन केले आनी तो पण आश्रमाचो मनीस थापड तोप ॲम्ब्युलन्स घेवन धांवला आनी थंय वचून तो पळोवन म्हणटा असले मनीस आसात म्हूण हांवें म्हज्या मोतींत येद्दोळ चिंतूंक येना. आनी आतां चिंचेनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां असल्या प्रायेच्या मनशाक ह्या एकांत जाग्यार ताच्या भुरग्यांनी हाडून सोडी जाय जाल्यार कसली परिस्थिती आज आमी पावल्या. कित्याक आमच्या स्वार्था खातीर आमी कितेंय करूंक तयार आसा. आमकां जल्म दिल्या आवय बापायक सयत पळोवंक आमचें थंय जावना. ओके पळोवंक नाका जावन आसले का आश्रमान म्हणी व्हरून घाली येता आसलें न्ही. ताच्या बदलाक खंयच्याक एका चिंचेच्या रुखा लागीं व्हरून घाला. कोण येनातलो जागो रातीच्या वेळा लक्किली तें घरांनी तांकां कितें पिरंगोणी या बोबगल्ली आयकली म्हण दिसता. ना तर खंयचे जानवर येवन कितेंय केल्लें जाल्यार मनीस खंय आसता आसलो तांकां कांय फरक पडना मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार तांचें कोशें मेलां, तांच्या कोशेदान कांयच ना. आज आमी आमच्या जिवनांत जियेत आसतना आमचें कोशेद मरोंक न्ही. आमचें अंतस्करण हर एका घडी आमकां जागयता. जें कितें तूं करताय तें सूख जावन आसा, जें कितें तूं करताय तें रॉंग जावन आसा.
त्या प्रमाणे आमची जिणी आमी बदलोवंक जाय. त्या खातीर आमकां मोरा पर्यंत जिवीत दिलां तें बऱ्या तरान जियोवच्याक. त्या देखून आमी आमचें जीवन बदली करूंक जाय, बदली करूंक जाय. कालच्या दिसा एकल्या आवय एकल्या भुरग्याक आपणान आयली. भुरग्याक आपणान आयली म्हणा लागली फादर आमगेलें कावन्सिलींग जाय. त्याच वेळा म्हजे लांब लायन आसलें हांव म्हळें एक पडीन सांगलें जायत मागीर म्हाका मेळ्ळा. पूण इमिडियटली विचारलें तो खंयच्या क्लासींत आसा? 7व्यांत आसा. कित्याक कावन्सिलींग? तो मोबायल पळयता फादर, ताचे मोबायल रावोवच्या खातीर आमकां कावन्सिलींग जाय. हांवें विचारलें कोणाच्या घरा आसा तो? आमच्या घरा आसा. मोबायल कोणें दिल्लें? आमी दिल्लें. तर हांवें कालें पातक केलां म्हूण ताचे सांगाता बसो जाय म्हूण विचारलें. हांवें कालें पातक केलां म्हूण ताचे सांगाता हांवें बसो जाय. आनी तुवें दिल्लें मोबायल तुज्या घरा आसा, तुज्या घरान पळयता आनी आमी अर्दो घंटो ताका कंट्रोल करी जाय. वच पयलें ताच्या हातांतले मोबायल काड. 10 दीस ताच्या हातान मोबायल ना जाल्यार म्हज्या लागीं आपण हाड, ना जाल्यार म्हज्या लागीं आपण हाड. पयलीं हांव ओके म्हणटालो, आतां ना. दुसरे ताचे केस आसात मोगाचे न्हू 7व्या क्लासच्या भुरग्याचे व्हडल्या हिप्पी बरी. हांव इस्कॉलांत आसतना म्हाका अशें हाच्या वयर केस मेळोंक नातिल्ले. अशें मेळ्ळें जाल्यार इमिडिएटली हांव घरच्यांक आपयतालो आनी म्हणटालो केस काड ना जाल्यार इस्कॉला येनाका. रूल इज रूल, कोणी जावन. आनी ताचे केस हांवें सांगले येस जाल्यार केसांच्या मनशा मुखार भुरग्या मुखार बसोवन म्हाका कावन्सिलींग करूंक ना. तर आमी कितेंय जालें म्हणजे आनी म्हजे सांगता सायडीर आनी एकली रावल्ली ती म्हणा लागली पात्रांबान प्रिचींग करतना आयकोना तुवें भुरग्यांक कशें सांबाळी जाय म्हणून आयकोना. हांवें तांकां सांगलें म्हज्या सगळ्या 15 वर्सांच्या इस्कॉलाच्या स्कूल एकाडेमीक जिवनांत एका भुरग्यान म्हाका आविदय जावन गेल्लो भुरगो ना म्हज्या हाताका. भुरगीं आमकां आयकतात केन्ना? भुरग्यांक आमी त्या प्रमाणे जियोंक शिकत जाय. कितेंय बेगा बिट्टी सोडलें जाल्यार ते तांकां जाय जाल्यार बरी जियेतात. फाटल्या दिसांनी 4 दिसां पयलें सिरसीन लेगली बायल मनीस म्हाका फोन कर म्हणा लागली फादर म्हाका जाय. जाय कित्या खातीर म्हाका जाय म्हूण विचारता हांव केदाळे. पट्टारे मागचें न्ही म्हाका जाय म्हणल्यार न्ही ओके म्हणा हांव. कित्या खातीर म्हाका जाय? म्हज्या पुता खातीर. नांव कितें ताचें? शारोन म्हणा लागली. कितें जालां ताका? तो म्हाका मारता फादर. खंयच्या क्लासींत आहा? 2nd PUC. कितलीं जाणां भुरगीं? तेका जाणां. आनी एकलो कितल्यान आहा? 6थान. आनी एकलो कितल्यान आहा? 3rd, 6th, 2nd PUC. तर तुजो भुरगो तुका मारता कित्याक? फादर तेजे वायट सवय आसात फादर. तर हांव म्हळें एक आवय जावन तूं ताचे मार खावन आसाय. कितें केलां तुवें? ना फादर कितें म्हूण गुत्तू न्हू म्हाका फादर चड सांगून जायना फादर. जायत गरज पडली जाल्यार ये ताचे खातीर मागता. पूण एका आवयन 2nd PUCच्या भुरग्याक हांव मार केले जाल्यार तो डिग्रीक पावलो जाल्यार आनी खंयच्या हुद्द्याक पावलो जाल्यार ती आवय खंय आसतली? रुकामळा चिंचेच्या रुकामळा आसल्या बापायच्या की वस्ट गत तिची जाताली. म्हजे भावन आनी भयणीनो आमी आमचें जिवन बऱ्या तरान सांबाळून व्हरता आसतना आमचे रुली रेग्रो बऱ्या तरान आमी जियोंक जाय. तेन्ना आमची घरां आमची घराणें आमची कुटुंबां बरीं जावच्याक देव आदार दितालो. ना तर आमचें जिवन पसंदचें ह्या संवसारांत जातालें, मुख्य जीवन दुखाचें जातालें. कित्याक ह्या संवसारी वस्तूंक आमी मरना तर देवाच्या वस्तूंक आमी उठोवंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर आमी आमचें जीवन बऱ्या तरान रावचें. जायतीं जाणां आज दिसांनी म्हणटात आमकां डिप्रेशन फादर, आमकां स्ट्रेस फादर, आमकां एंग्जायटी फादर. पयलें हें पुरो आयकोंक मेळटालें. आमच्या आवय बापायन केदाळें म्हणलें आसा, म्हज्या मायन केदाळें म्हणलें ना. आजुनी म्हणना ती डिप्रेशन, म्हाका स्ट्रेस, म्हाका एंग्जायटी. त्या खातीर आज तुमी जायते यूट्यूब पळयल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा कितें ताका आमी पर्याय सोदून काडी जाय. आमी पर्याय सोदून काडी जाय. तें हें नातलें बरी आमी जिये जाय म्हूण कोणी सांगनात. तें डिप्रेशन म्हाका हें नातलें बरी, एंग्जायटी म्हणजे तें हें नातलें बरी, ह्या आघात म्हणजे तें जाय नातलें बरी आमी जिये जाय म्हूण कोणी सांगनात. आयिल्ल्या उपरांत आमी कावन्सिलर रेडी करी जाय. आमच्या बरोबर पाद्रपाच्या मिटिंगांत म्हणा लागले आमचे कडेन ट्रेंड कावन्सिलर नात, त्या देखून आमी ट्रेंड कावन्सिलर रेडी करी जाय. हांवें म्हळें कित्याक? कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी जायते प्रॉब्लेम आसात, लोक कावन्सिलिंगाक येता. त्या देखून लोक कावन्सिलिंगाक येता म्हणून
तुवें कावन्सिलरांक रेडी करी जाय वोलिश आयडिया कावन्सिलरां रेडी करचे न्हय ते येनातले बरी कशें आमी सांबाळ व्हरत जाय म्हूण पळय जाय हांव राविल्ले उपरांत आमच्या आयदनां काडून जावचें न्हय हांव रावचे पयलीं आमी कितें कडी आयिल्ले जाल्यार तो आमकां चड बाधक करिनातल्या बरी कितें म्हणे करूंक आमी ट्राय करी जाय शिवाय हांव येताना पळया म्हूण सांगचें न्हय म्हज्या भावनान म्हणून कित्याक आज डिप्रेशन एंग्जायटी स्ट्रेस आमचे थंय चड जाला हांवें म्हळें देवस्पण आमचे थंय चड जाला पवित्रताय आमचे थंय चड जाल्या रेतेरी आमचे थंय वाडल्यात आनी त्याच प्रमाणे आमकां जायतो अवकाश आसात पुणशेतां आमचे थंय वाडल्यात पूण आमचे थंय डिप्रेशन स्ट्रेस एंग्जायटी असले जायते वाडोवंक कारण कितें म्हूण आमी पळोवया थोडें जेजूच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार जेजूच्या जिवनांत कश्ट आसले की ना आसले की आसले कसले कश्ट आसले फारिजेवांनी कितें केलें ताका फारिजेवांनी ताका लगड काडी जाय ताका गांवांत धांवडच जाय म्हूण पळयलें ताचे कुटुंबाचे ताचे दुबावले ताचो राग उसारलो जायते जाणां ताका अपमान केलो हो जावन आसा खावगी हो जावन आसा वरपसी इज ए ग्लट्टन म्हूण सांगलें आनी थोडे जाण कितें म्हणा लागले हाका बेल्जेबूल लागला त्या देखून हो जेवसारा सोडयता म्हणा लागले आनी थोडे जाण रोमाचे सैनीक ताका मारूंक जीवशी मारूंक म्हूण राखोन आसले जेजू वयर जायते पट अपराध तांणी घाले ताका चोर म्हूण सांगलें तो पत्केन सांगता जियेता म्हूण सांगलें तो पत्की त्या खातीर तांचे खातीर जियेता म्हूण सांगलें हे सगळें आयकल्लो जेजू संपूर्ण डिप्रेशनाक वचचे आसलो कित्याक म्हळ्यार ताचे वयर असले पुरो अपराध मांडटाना म्हणटा देवा म्हजे वयर कित्याक आसले पुरो सांगतात काय म्हूण ताणें संपूर्ण डिप्रेशनाक वचचे आसलें पूण जेजू डिप्रेशनाक वचोंक ना शांत तो रावलो 3 वर्सांनी ताणें आयकल्लें कितलेशें जालां ताचे 5% आमी आयकना तितलें नाका जालें वायट ताणें आयकल्लें जाल्यार तो डिप्रेशनाक वचोंक ना कारण कितें जेजूक तो कोण म्हूण कळीत आसलें जेजूक तो कोण म्हूण कळीत आसलें त्या देखून आज आमचे थंय असले डिप्रेशन एंग्जायटी आनी स्ट्रेस नाका जाल्यार सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर कित्याक येता की म्हळ्यार आमकां आमी कोण म्हूण कळीत ना वी डू नॉट नो हू वी आर आय डू नॉट नो हू आय एम त्या देखून म्हज्या भावनान न्हू जायते फुडें आमी चिंताव हेरांनी सांगिल्ल्या वयर म्हजें जीवन होंदोन जियेता हेरांक कितें म्हणटात ताच्या वयर म्हजें जीवन अवलंबन जाता हेरांनी सांगल्यार म्हाका जायतें दुखता आमच्या रेतीर मंदिराक एकली स्त्री येता तिका तुमी डावन करीचे जाल्यार कांय चड सांगायचें म्हणना तिच्या विशयांत एक नेगेटीव तुमी सांगल्यार पुरो फोनार नेक्स्ट डे ती न्हिदतात कित्याक म्हळ्यार फ्रायडे येनातल्यार म्हाका कळटा हिका कोणें फोन केल्लें म्हूण तिच्या घोवा कडेन विचारचें रिचा कोणें फोन केल्लें वय फादर बॉम्बे जावन आयिल्लें फादर तितल्यान पुरो म्हाका न्हू ही एक फोन एकच फोनार तिचे कितेंय नाका जालें सांगलें जाल्यार पुरो ती न्हिदलीत मागीर गुळयो कितले गुळयो आसा सायबीण म्हळ्यार हांवें 18 गुळयो खंय 18 हे गुळयो खावन तूं अशें पेनर लायलें म्हळ्यार मोठें जाला अशें आनी इल्ल्या दिसांनी पुगोन पुटल्यार मात बारीक कश्ट सायबीणी हे रेतेरी मंदिरा म्हळ्यार काल आयलां काल कोणी सांगो ना म्हणून विचारलें माते हात धरना कोणी काही फोन करूं ना गे आतां म्हज्या गोवान पुरा फोनार रावयल्यान फादर कित्याक म्हळ्यार अडीबडी न्हिदचे गोवान सगळें रांदून ताच्या भुरग्यांची देखभाल करची देवाक इतली विधवली कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांनी कितें सांगता म्हूण आयकल्ल्या देखून आमकां आमी कोण म्हूण कळीत ना जाल्यार हेरां तूं कोण म्हूण तुका सांगताली त्या देखून आमचें डिप्रेशन आज पळया तुमी जायतीं जाणां येताना तांकां विचारल्यार फादर ताणें तें म्हणलें देखून म्हाका जायतें दुखलें तुका कळीत नाय तूं कोण म्हूण न्हू तुका कळीत नाय कोत तसो फादर एकच वच आनी जेजू मुखार बस आनी सांग हांव तुजो आनी हांव तुजें हांव तुजो आनी हांव तुजें
कितें जेजू कशें कळीत जालें तो कोण म्हणून जुआंव सवांजेल 8 अध्याय 12व्या वळीन तो पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा हांव जावन आसा उजवाड आनी हेरांक उजवाड दिवच्या हांव आयलां आनी तो उजवाड पालवलो जाल्यार ताणें कोणाक उजवाड दिवचो आज आमचें थंय जावचें तितलेंच नेगेटीव कॉम्प्लेक्सान आमी जियेता हेरांच्या विशयान नाका जाल्यार अपराध मांडटा हेरांच्या विशयान नाका जाल्यार गजाली करता तर आमी नेगेटीव कॉम्प्लेक्सान हेरां सांगता उलयतना तांचे थंय आशिल्लें बरेंपण आमी लुटून घेता आमी वोन घेता ताका आमी म्हणटा पॉझिटीव आशिल्ली आनी नेगेटीव आशिल्ली पॉझिटीव चड आसून हे नेगेटीव मनशांनी उलयता आसतना ताची सकत अळटार ही नेगेटीव वोन घेतात त्या देखून तुमकां मागीर घडये भितर पुरासाण जाता कावन्सिलिंगान बसतना तें कळटा आमी कावन्सिलिंग करता इमिडिएटली हांव सांगता कितें नेगेटीव एनर्जी आसा कितें जालां तुका म्हणून मागीर उलयतना कळटा तें नेगेटिविटी कितली आसा म्हण तर म्हाका भावान आनी भयणीनो जेजू उंच वाड जाल्लो हेरांक उंच वाड दिवच्याक तो आयलो म्हणटा कळीत आसलें त्या देखून तो म्हणटा हांव जावन आसा उंच वाड आनी परत तुमकां पळयलें जाल्यार आसा जुआंव सवांजेल 10 अध्याय 9 वळीन तो म्हणटा हांव जावन आसा दार हांव जावन आसा दार आमच्या घरांत मेन डोर तुमी पळयलें जाल्यार चड जावन आमी फाटल्या बागलांत वचना कोणी आयले जाल्यार सैराक आयले जाल्यार फाटल्या बागलांत आमी व्हरना मेन डोरान दवरता त्या देखून आमची मेन डोरां पळया कितले बऱ्या तरान आमी हें करता काल हांवें सांगलें मेन डोर आमचे बारीक बरें आसा जाय म्हण लक्षण इमिडिएटली आमच्या स्टोरा जावन वचून थोडेशे एकलो आर्लूक हाडून आयला थोडे तेल हाडून आयला फादर मेन डोरान खंय दवरिजे फादर हांवें म्हळें मेन डोर तेल आनी 2 सुरंग रावचे न्ही सायबा तुजें काळीज बरें सुरंग रावचें म्हळें हांवें ताका तेल आनी 2 सुरंगाय नाका तुजें काळीज बरें जावं दी म्हण सांग तर सोमी म्हणटा हांव जावन आसा दार बकरे म्हज्या दारांत 800-500 जाताले त्या देखून आमच्या मेन डोरार पळयात तुमी सगळं चड जाणांच्या घरांनी एकच जेजूचे पवित्र काळजाचे एक भिंतूर ह्या मरियमाचे भिंतूर फातिमा मायचे भिंतूर ह्या भाग्यवन कुटुंबाचे भिंतूर आसा कित्याक की म्हळ्यार ते मेन डोर पळय लक्षण ती सकत आमच्या थंय उत्सवाच्या खातीर दार जेजू जावन आसा दार आनी उपरांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू जुआंव सवांजेल 14 अध्याय 6 वळीन आमकां कितें म्हणटा हांव जावन आसा वाट हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा जिवीत आनी उपरांत जेजू कितें म्हणटा म्हजो बाप हांव कोण म्हूण जाणा त्या देखून बापाचो पूत हांव म्हूण तो सांगता जुआंव सवांजेल 10 अध्याय 36 वळ जुआंव 10 अध्याय 11 वळीन परत जेजू म्हणटा हांव जावन आसा गवळी आनी गवळी आपल्या शेळयांक तो राखता आनी पोसता त्या देखून जेजू कळीत आसलें तो कोण म्हूण बऱ्या तरान ताका कळीत आसलें त्या देखून जेजू बऱ्या तरान ताका सांबाळच्या खातीर आपूण कोण म्हूण कळीत आसल्या देखून कोणें कितेंय सांगल्यार ताका कांय फरक पडोना उपरांत पळया तो म्हणटा जुआंव 8 अध्याय 18 वळीन तो सांगता हांव आनी म्हजो बाप एक हांव आनी म्हजो बाप एक त्या खातीर हांवें म्हळें आमचे रेतेऱ्यो आमची नोवेनां आमचे देवासपण आमकां देवाच्या मोगांत देवाच्या संबंदांत एक केलें जाल्यार आमकां आमी कोण म्हूण कळीत जातालें ना तर आमी कितले रेतेरी केल्यार आमचें जिवन अल्लोला कल्लोला घरांत गेल्लो उपरांत आमचे झगडे झुजू आमच्या थंय समाधान ना काल एकले आमच्या रेतेरीक आयली म्हणा लागली फादर म्हाका समाधान ना कितले जाणां आसात घरा म्हळें हांव एकलींत फादर तर हांवें म्हळें हांवें एक दीस येवचें पडटा तुज्या घरा पळयचें पडटा काल समाधान ना म्हण न्हू म्हाका एक दीस टायम आसतना हांव तुका सांगता दिली प्रायची तूं येवचें नाका बाय हांगा मेळोंक हांव तूं तुज्या घरा येवन बसोवन तुज्या कडेन उलयता ताचे उपरांत पळय हांवें तुजें समाधान खंय विबाडलां म्हण न्हू म्हाका न्हू आमी जायते पटी आमच्या मतींत असल बरो खाण घेवन बसता आमकां आमीच कोण म्हूण कळीत ना त्या देखून आज आमी बरें जिवन जिवंक आमचे थंय साध्य जावना साहित्य जाणांक प्रायच्यांक सयत आज एंग्जायटी कितें एंग्जायटी कित्याक म्हळ्यार आपूण कोण म्हूण तांकां कळीत ना आपूण कशें जियेचें म्हूण तांकां कळीत ना त्या देखून सोम्याच्या अवत्या जिवनांत आमी भागीदार जायनातल्यार आमचे थंय असले विदोळी येतालेच तर जेजूक तो कोण म्हूण कळिल्लें ताणें कोणेंय कितेंय सांगल्यार तो त्या विशयांत तकली धाडोंकूच ना ताणें एखाद्या वेळा तुका कोण म्हूण कळीत नासतना हेरां तूं कोण म्हूण डिक्टेट करताय तर तुजें जिवन बऱ्या तरान जियोंक तुका साध्य जायना हातूंतल्यान भायर येवंक जाय मोगाचें न्हू हेजी आराधना वेळार
हे आराधना हांव चलोवन व्हरतना डिप्रेशन एंग्जायटी आनी स्ट्रेस म्हळ्यार आघात खिन्नता आनी उद्वेग ह्या विशयांत हांव जायते देवा कडेन मागच्याक तुमकां आपोवणें दिता आनी त्या प्रमाणे आमचे जिवन जियोंक आमकां जेजू आदार जातालो. जेजू मुखार आमी आसतना आमी भियोवची गरज ना मोगाच्यान. कित्याक जेजू मुखार आसतना सगळें बरेंत आमकां जातालें. आमकां आमी कोण म्हण कळीत नासल्या वेळार हेरांनी आमकां कोण म्हण सांगच्या वेळार देव आमकां कितें सांगता. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ 1 अध्याय 5वी वळ आमकां सांगता तूं तुज्या आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलेंच तुका हांव जाणा. तूं कोण म्हण हांव जाणा. तुका एक प्रवादी म्हूण हांवें नेमला. तर आमकां सगळ्यांक एक प्रवादी म्हणून त्याच देवान नेमलो आसा. तर आमकां देवाची वळख कितली आसा ती आमची इतल्या की आमी चिंतचे पूण देवाक आमची वळख आसा. आमच्या आवय बापायक आमची खरी वळख आसची थोडे फुडें आवय बापायक जायना तर तांकां राग येयलो तर ती म्हणटात तूं तसलोच म्हूण म्हाका कळीत आसा तूं तसलें म्हूण म्हाका कळीत आसा म्हणटात. पूण देव केदाळ्या म्हणना. देवाक आमी ताच्या मोगाची देवाक आमी ताच्या मोगाची आमच्या मतीन एकच एक कळोंक जाय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी देवाची मोगाची भुरगीं. इतलें आमकां कळ्ळें जाल्यार सगळें बरें जाता. त्या देखून हांगा जमले तुमी कोणें चिंतचें नाका म्हजे थंय तालेंत नात म्हजे थंय कांय देणी नात हांव खंयच्याक लायक न्ही हेरां बरीं आसात. हेरां तांच्या मट्टाक तीं बरीं आसात. तूं तुज्या मट्टाक तूं बरें राव. हेरां तांच्या मट्टान ती आसतना तुजे मट्टी त्या तरान तूं सांबाळचें म्हण कांय गरज ना. तुका देवान कितें दिलां तें संतुश्ट जा आनी तुवें केन्ना संतुश्ट जावंक चिंताय त्या दाळा तुजे थंय संकश्ट पयस जातात. संकश्टान जियोंक तुवें चिंतलें जाल्यार संतुश्ट जावंक जायना. संतुश्ट जातना संकश्ट पयस करच्याक एकच एक वखद तुमचे मुखार हांव देवाचो भुरगो. आय एम द चायल्ड ऑफ गॉड. हांव देवाचें भुरगें. इतलेंच आमकां पुरो. इतलेंच आमकां पुरो. हांव देवाचो भुरगो. देवा मुखार हांव आसा. म्हजें सगळें जिवीत तेजे मुखार उक्तें कर दवरता. त्या खातीर हांवें सुरवात केल्ली. आज आमी रेतेरीक वेता जायते देवचपण आपणयता. म्हजें थंय कित्याक बदलावण ना. म्हजें थंय कित्याक उन्नतेच्या मेटांक शिखराक पवित्रतेच्या शिखराक वचोंक म्हाका जायना. हाका कारण इतलेंच आमी आमच्या खोट्या सैमाक मरनाव आदल्या आमच्या सालीक मरनाव आदल्या वायटाक आमी मरनाव. आदलें कितें आमी आमच्या जिवनांत जियेल्या खापाटी जिवन ताका मरनातल्यार आमी नवें जावन भोगूंक साध्य जायना. तर सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या आमकां तसलें बरें जिवीत तुवें फावो केलाय. तुजी मोगाची भुरगीं म्हणून आमकां वलयलाय. तुज्या मोगाच्या भुरगीं म्हणून आमकां सदांच तुवें आपयलाय. आनी तेंच जेरेमिया ग्रंथान आमकां सांगलें आसा तुज्या आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलें तुका हांव वळखता. तुका हांव जाणा. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी कोण म्हण आमकां कळ्ळ्यार आमचे जायत्यो समस्या परिहार जातात. त्या खातीर तुमी कोण आनी हांव कोण म्हूण सोम्या सांगता एक जावन आमी मागोंक आयती जावया. आराधनांत सोम्या सांगता मागता आसतना उडास दवरा. आब्बा बापा हांव तुजो हांव तुजें. म्हज्या जिवनांत कितें परिवर्तन जावंक जाय तें करच्याक म्हाका तूं आदार दी म्हूण आमी मागया आनी आराधनाक आयती जावया. आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन
जिवीदातारा आराधन तुका वंश पुसणारा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका मोगा सागोरा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्र दैवी सोडवूंडारा आराधन तुका आमच्या तारका आराधन तुका सर्गीच्या निधीदारा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोनिया आराधन तुका पवित्र देवाच्या पुता आराधन तुका जिसू ख्रिस्ता आराधन तुका दोरयेच्या पुता आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका वसुंधरा आराधन तुका वसुंधरा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र देण्यादातारा आराधन तुका करणारा आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र हालेलुया 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 आराधन तुका सोमिया हो गला तुका सोमिया महिमा तुका हालेलुया सरगा सौदाच्या आमच्या धनिया आमच्या सोम्या तुका आराधन आणि महिमा आणि वाखाणी तुका सोम्या आयच्या सगळ्यांच्या वेळा संपूर्ण तुका आम्ही समर्पित करता आमचे छिणे आम्ही संपूर्ण तुका दिता तुझ्या वेळ आमचा परवसो जावन आसा सोम्या तुझ्या संगत आम्ही असताना कितेंय उणेपण असल्यार तूं प्रत्येकान दिताय तुझी वळख आमकां आसा आमी खरी वळख जावन जाग सोम्या आमकां शिकय ह्या आराधना वेळार आमकां
आमकां कोणाकी सोडी नाका सम्या हर एकल्याचे दोळे आमचे आत्मीक दोळे उक्ते करून आमच्या भितर आमी पळप आमचे देवाचे उणेपण संपूर्ण काणवण्याचे खातीर कितेंय कडेपण आमच्या थंय आसा कितेंय वायट आसा तें सगळें नितळ कर सम्या हांगासरल्या हर एका भुरग्यांक आपण आशिर्वादाचो शिवर आमच्या वयर वता आमी तुज्या कृपेच्या आजारीक पावो जावच्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तकली बघून देवाक आराधन करूया सम्याच्या मुखार आमी आसावन सरपडया सोमी आमच्या सांगता आसतना सोम्याची वळख आमकां खरी आसा कित्याक जायते आमी वाचलां जायते आमी आयकलां जायते आमी समजून घेतलां अशें आसता सोमी आमच्या जिवनांत एक गवळी खरो उजवाड सताची वाट जिवीत बापा सोवें आमकां एक कर दिवस वर्त संबंदी जावन आसा त्या सोमे सांगता आमी एक जावन जियोंक अत्रेक्त आसतना हाच्या आराधना वेळार हांव कोण देवान म्हाका कशें रचलां त्या प्रमाणे हांवें म्हजें जिवन सांबाळून आयलां हांगी आवयच्या गर्भांत जल्म घेवच्या पयलेंच देव म्हाका जाणा देवाक म्हजी वळख आसा हें सगळें बरेंपण देव म्हाका दिता आसतना देवा सांगात एक जावन जियोंक ताणें आपयलें आसता सगळे आमी बेरव्या व्हडा संतोशान उल्हासान सोम्याची स्तुती ಗಾಯನದವರೇ ಆಮೆ ಕರಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ 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 ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ सोम्या सांगता आसतना सगळें बरेंपण सगळें बरें जावचें सोमीन दिता तें बरेंपण आनी त्या बरेंपणाक आमी राखून सगळें मुखार आसता वयच्या दीस सोम्या सांगता एक जावन जियेत आसतना सगळें बरेंपण तो आमकां करता सोम्या हातून समजाता तुवें आमकां आपयलां तुज्या मोगाची भुरगीं घेवन घेतलां ह्या खातीर तुका आमी आभार मानून वर्त्या ताळ्यान वर्त्या मोगान तुजी स्तुती गायता ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು ಸಂಗತ ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ
ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. आमच्या जीवनात असले सगळे कष्ट, वळवळे, आमच्या जीवनात असले दुःख, समस्या, नाना तराचे उणेपण आमचे ते आसा जावंक बरो, नाना वायटाक आमी सांपडले जावंक बरो. थोडे थोडे आमचे जिवीत सगळे जगात एक करून पवित्र करूंक आमी सुकले जावंक बरो. देवाचपण आमी बदल्या म्हूण दाखयल्यार आमचे ते परिवर्तन जायनासतना आमच्या आतल्या सैमाक आमी मरण जावंक बरो. पूण समय आमकां आपयता ह्या वेळा तुज्या आतलें कितें आसा तें सगळें तूं मरण नव्या जिविताक उठ, नव्या जिविताक वय म्हण सांग, सम्याक वय म्हण सांग. तुज्या आतल्या जिवितां आसलें उणेपण तो काण उडयतालो, त्या उणेपणाक मरोन नव्या जिविताच्या वाटे उठोवंक समय सांगता एक जाव्या. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನಗೆ ದೂಷಿಸಿದರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನಗೆ ದೂಷಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. Alleluia, 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 Alleluia. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ संपूर्ण बघू आमकां आदार दिला. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ವರ್ತೆ ಚಿಂತಪ ಗೆವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗು देवा, ನಿಮ್ಮ प्रीतीसिदा नमगे. तुझं मोग केल्ले आमकां सगळें बरें जातलें, आमचें जीवन संपूर्ण तरान नव्यान रुपीत जातलें, परिवर्तन जातलें. सगळे आमी बसया मोगाच्या सुम्यात तुमचे दिश्ट कंसायात एक चिंत पाठवूंक शिकवणेंत उलो दिल्लो. हांव देवाचो, हांव देवाचें. I am the child of God. God has chosen me. My God has chosen me. म्हज्या देवान म्हाका विंचला.
जावयच्या गर्भांत जल्म घेवचे तर त्याच देवान ते निर्मणे केल्ले आणि त्या निर्मण्यात हांव हांगा आसा. आय एम द चाइल्ड ऑफ गॉड. सगळे आमी देवाची भुरगीं. देवाच्या भुरग्यांक कसलोच तापावत देवान करूंक ना. तापावत जाला जाल्यार आमच्या जिवनांत आज जाला जावंक बरो, पूण देव केन्ना तापावत करिना. हर एका भुरग्याक बऱ्या तरान ताणें रचला, बऱ्या तरान तो पसून आसा. तेज्या मोगाक ताणें आपयला. कितलो तो मोग करूंक जाता तो आमचे वयर सोडले. म्हजो आनी म्हज्या देवाचो संबंद कितलो गुंड आयेंत आसा, कितलो रुंद आयेंत आसा, कितलो आगाध जावन आसा तें म्हाका आनी म्हज्या देवाक सोडले. त्या खातीर बलिश्ट तरान बळवंत तरान सगते बरीत उतर, देवा हांव तुजो भुरगो, हांव तुजें भुरगें म्हण सांगोंक आमकां परती खुशी. देवाची भुरगीं आमी जाल्यार आमी कोण? देवाक भोव लागशिल्लीं, देवाक मेस्सो सारकी जियोवची, देवाची भुरगीं देवाक विधेय जावन जियोवची. विधेयपण कंपल्सरी जावन आसा देवाच्या संबंधान. अविधेय जावन कोण गेला? ताणें देवा थंय रावोंक ताका जावना. अविधेय जाली एव, अविधेय जालो लुसिफर, तेच आंज बडव्यांच्या जाग्यार आसलो तो निसरण पडचे जाल्यार देवाक अविधेय जालो. अविधेयपण आमकां मारेकार, आमच्या जिवना मारेकार. त्या देखून विधेय जावन जिवंक आमकां देवान आपोवणें दिलां. तें आपोवणें आमी घेवया. आनी आज आमकां बऱ्या तरान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 6 आनी 7 वळींत सांत पावल म्हणटा, देवान आमकां व्हरतो अवकाश दिला ताका अब्बा बापा म्हूण आपोवच्याक. अब्बा बापा म्हूण आपोवच्याक. व्हरते एक अवकाश, व्हरते दादोसकाय, व्हरते एक देणें, व्हरते एक इनाम देवाचें जावन आसा. अब्बा बापा म्हण ताका आपोवचें. तर आमच्या काळजाच्या गुणे जावन आमी म्हणया अब्बा बापा. तुमकां कितल्या व्हडान सांगोंक जाय, तुमकां हळू सांगोंक जाय, तुमच्या काळजा भितर सांगोंक जाय. सांगा, अब्बा बापा हांव तुजो, अब्बा बापा हांव तुजी, अब्बा बापा हांव तुजो, अब्बा बापा हांव तुजो भुरगो, अब्बा बापा म्हाका तूं वेंगून धर, अब्बा बापा म्हाका तूं लागीं व्हड, अब्बा बापा म्हजो हात धर म्हाका चलय, अब्बा बापा म्हाका म्हज्या परण्या सैमाक मोरो नव्या जिविताच्या वाटेक उठय, अब्बा बापा तुका वय म्हणोंक येस म्हणोंक म्हाका शिकय, अब्बा बापा तूंच म्हजी वाट जावन आसा. अब्बा बापा, अब्बा बापा तूं म्हजो उजवाड, अब्बा बापा तूं म्हजें दार, अब्बा बापा तूं म्हजें सत, अब्बा बापा तूं म्हजें जिवीत, अब्बा बापा तूं म्हजो गवळी. म्हाका तुज्या वर्त्या मोगांत तूं वागय, म्हाका तुज्या वर्त्या मोगान भर, म्हाका तुज्या वर्त्या मोगान जियोन शिकय, म्हाका तुज्या वर्त्या मोगान चलोवन शिकय, म्हाका तुज्या मोगाची संपूर्णता आपणावन शिकय. अब्बा बापा हांव तुजो, अब्बा बापा हांव तुजी. तुज्या काळजाच्या गुण्यातावन ही उतरां अब्बा बापा हांव तुजो म्हण सदांच म्हणच्याक. त्याच प्रमाणे दानियल प्रवादीन म्हणली उतरां, देवा तुवें म्हजो उगडास केलाय, देवा तुवें म्हजो उगडास केलाय. ह्या वेळा अब्बा बापा तुवें म्हजो उगडास केलाय, अब्बा बापा तुवें म्हाका हांगा आपोवन हाडलाय, अब्बा बापा ह्या आराधनांत तुवें म्हाका भागीदार केलाय. जावं बरो जायत्या वायट सवयांनी आसा, वायट चालीन दाव आसा, वायट कपटीपण म्हजें थंय आसा, निश्टचार नाका जाल्लें वायटांत हांव जियोन आसतना क्रोध, हगें, मोसर हें सगळें म्हजें थंय आसा. जावंक बरो सोम्या तें सगळें पुसून काड, तुज्या आमली रक्तांत धुवन काड. त्या सामली रक्ताच्या बळांत तुवें म्हाका नितळ केलाय. अब्बा बापा म्हाका सणसडी नाका, अब्बा बापा म्हाका तुजे सांगात रावोंक शिकय, अब्बा बापा म्हाका तुजे सांगात जियोंक शिकय. तुवें म्हाका रचलाय, यू आर माय आयडेंटिटी. तुजे सांगाता म्हजें नीज रूप जावन आसा, म्हजी वळख तुंत जावन आसाय.
त्या देखून सम्या तू म्हजो उजवाड जा. हांव युजलेस न्हय, आय एम गुड फॉर नथींग न्हय, आय एम प्रेशियस इन फ्रंट ऑफ युअर आयज. म्हाका तुवें जायतें बरेंपण दिलां, तें बरेंपण जियोंक अब्बा बापा तडमणका कळीत आसतना तडफडें हांव सुकोन पडलां आनी सुकोन पडल्या. पूण अब्बा बापा तुवें म्हाका सोडूंक नाय. अब्बा बापा हांव तुजो भुरगो. उलो मारया. ते उलो मारता आसतना समेच्या वर्त्या आदारान जियोंच्याक आमकांच आमी सरेंडर करया, आमकांच आमी समर्पीत करया. समेच्या हातांत एकामेकाक आमी आमचें जिवीत दिवया. समेच्या हातांत दिल्लें जिवीत केन्नाच तो होगडोन घेना. कित्याक अब्बा बापा म्हूण आपयता आसतना आमचो बापूय आमच्या उल्याक पाळो दिता. अब्बा बापा म्हूण आमी बोब मारता आसतना आमच्या काळजाच्या गुंड्या येतान आमी ताका बोब मारता आसतना कितेंय उणेपण आसा तें बत्तीकन दिवचो जेजो आमकां तो सोडिना. अब्बा बापा आमकां नितळ कर. अब्बा बापा आमकां तुज्या सक्तेन भर. अब्बा बापा तुज्या उजवाडान आमचे मोती नितळ कर. आमचे दोळे शुभ्र जावं दी. आमचे दोळे एकामेकाच्या मोगांत भरचे, एकामेकाक मोगान विंगचे, एकामेकाच्या मोगांत तुजें सुरपणी सारकें हेरां थंय दिसच्याक पळोवच्याक आमकां तूं पाव कर. अब्बा बापा आमचे सांगाता तूं राव. सोम्या तूं ये जेसू ये सोम्या तूं ये जेसू ये सोम्या तूं ये मुझ्या काळसा जेसू तूं ये राव बिडार मुझ्या आत्म्या म्हज्या सगळ्या करण्यानी तुजे म्हजो आदन चलय. मुझ्या मोना जेसू तुजें नांव गावदी. म्हजो ताळो तुजें नांव उसारो दी. जेसू तूं ये जेसू जेसू जेजो उजवाड जेसू म्हज्या थंय तो उजवाड पांकय. सोम्या तूं ये वाट तूं जेसू सत्तो जेसू जिवी दिवचो जेजो तो जेसू ये जेजो सोम्या तूं ये म्हजें परिवर्तन जावच्याक, म्हजे जिवन संपूर्ण ते करच्याक, उंचल्या मट्टाची पवित्रता आपणावच्याक, देवासपणान बरोवन एकामेकाचो मोग करून एकामेकाक आदार दिवच्याक तुझे हात, तुझे पाय, तुझे दोळे, तुझी कूड जावच्याक म्हजे सगळी कूड नितळ कर. तुझ्या आमली रक्तान ती धुवन काड सम्या. माग्या वेळार म्हजे सगळे वाटो उक्ते जावं दी, म्हजे सगळे वाटो नितळ जावं दी, म्हजे सगळे वाटो बरादारा मुखारसून वचोंक म्हाका आदार दी. हांवें म्हजे थंय आसले कितें बंदड, वायट सक्तीचो प्रभाव, जेवसाची विदोळी सैताची कामां आसले अडकळे अडचणो सगळे म्हजी पिडा, म्हजी कंद, म्हजी बेजाराय सगळी नितळ करूंक जेजू ये जेजू राव जेजू. सैत सोडताना जेसू तूं ये, हांव मागताना जेसू तूं ये, हांव रावताना जेसू तूं ये, पोयन करताना जेसू तूं ये, जेसू ये जेसू ये सोम्या तूं ती उरपा जेसू ये तुझ्या ताळ्यात जेसू ये आपय सोम्या तूं ये सोम्याक आपयताना तो केन्नाच ना म्हणना. आपय तुज्या काळजान तुज्या जिवितान
जांग बरो त्या जिवितान कितें उणेपण आसा जांग बरो ते जिवान जायते फावटी आमी वायटाक उपयोग केला जांग बरो नाका जाल्यार वायट सवयांका बली जाला जांग बरो ते बियोणे जांग बरो ते ड्रग्स जांग बरो ते आसलेलपण जांग बरो म्हजे ते आसलो तो क्रोध म्हजे ते आसलो अहंकार म्हजे ते आसलो स्वार्थ जांग बरो थोडेशे फावटी प्रतिकार प्रतिविरोध थोड्यांनी हेरांनी म्हाका कितें म्हणटा आसतना म्हाका ते सोसून घेवंक जावना हेरांनी म्हाका कितें अपराध म्हणटा आसतना हेरांनी म्हाका अवमान करता आसतना हेरांनी म्हजे दाबा घालता आसतना हेरांनी म्हाका नाका जाल्यार उतरांनी सवता आसतना म्हाका तें काणोवंक जायनासतना कितलेशे फावटी हांव डिप्रेशनाक गेला कितलेशे फावटी हांव म्हजे थंय आघात बगला कितलेशे फावटी म्हजे थंय तो उद्वेग जाला तर सम्या हें सगळें हेरांनी चिंतल्या बरी हांव न्हय तुवें म्हाका रचलाय तुवें म्हाका पसलाय आजुनी तूं जिवीत दिवन आसाय तुज्या जिवितां वांटेलेलो तुज्या बरी हांव आसा म्हणच्याक तसलें वर्तें बघप तसलें वर्तें चिंतप हर एका भुरग्याक हांगा आसल्यांक तूं आसा कर आनी आमच्या थंय आसलें सगळें किन्नता ती पयस कर म्हज्या कुटुंबान जेसू तुवें म्हज्या संतोषान जेसू सगळ्या म्हज्या संतोषां उल्हासां म्हज्या सुखान तृप्ती जेसू तुवें समाधान सदांच म्हजें करूंक घेवं औरान जेसू शांतीच्या आदारात जावच्या भोगाच्या आदारात जावच्या आवडतान बडवशाची यात्रिका आमी जावं संपूर्ण आपणावंक जाय जाल्यार सगळें बरें म्हण आमकां सोम्या तुये सेवा करताना जेसू तुये पोयना आसताना जेसू म्हज्या सगळ्या वावरान म्हज्या पैडान पिडेन पडताना जेसू तुये म्हज्या जिविताच्या संतोषान जेसू म्हज्या कश्टान म्हज्या सुखान जेसू ये जेसू म्हज्या संभ्रमान ये जेजो जेसू ये आमच्या घरांत ये सोम्या हांव तुमच्या सांगता तुमच्या कुटुंबांत ये कितें सगळी समस्या आसा ते सगळे संपूर्ण करूंक संपूर्ण निवरूंक जेजू ये जेजू जायते समस्या आमकां आसात जांग बरो आर्थीक समस्या जांग बरो मानसीक असमतोलन जांग बरो थोडे फुडें आमचे भुरगे आयकनात विधेय जायनात अविधेयपणांत आसात अंधकारांत आसात ती पवित्रताय नाका तें देवस्पण नाका म्हणून जायत्या जाणांनी आज देवस्पण सण सोडला नास्तिकपणाक वचून आसात असलेच वेळार आमच्या घरांत ये आमच्या कुटुंबांत ये जायते फुडें आमी इतर धर्मा सांगात एक जावन आमच्या जेजूक विकृत केला आमच्या एका निजा देवाक दिवचो मान हेरा देवाक दिवंक आमी भेट घेतला तर ती सगळी मेटां थंयच रावय तुज्या जिवितान एक जावच्या एका निजा देवाक आमी मान करच्या एका देवाच्या आराधनांत सदांच जियोवच्याक आमकां सदांच सांबाळूंक ये जेजू आमच्या सांगाता राव जेजू आमच्या सांगाता तुजे बिडार कर जेजू हांव चलवताना जेसू तुये हांव पडटाना जेसू काळोखान बदकान आसतना ये जेजू निराशी जाताना जेसू निराशी जिवाना एकांतपण बघताना ये जेजू पडताना जेसू तुये जेसू ये जेसू ये अबय अबय जेजू ये सांग ताका जेसू ये तोंडा मोठा उक्तेगा सांगा जेजू ये जेसू ये जेसू ये जेजू जेसू ये सोम्या तुये जेसू ये जेसू ये जेसू ये सोम्या तुये तेंच बघप आमी घेवया जेजू राव आमी म्हणलें आसा आमी तुजे भुरगीं आब्बा बापा आमी तुजे भुरगीं आतां आमी म्हणचें जेजू राव सांगाता आमच्या जेजू तुजें बिडार कर आमच्या काळजांत जायते समस्या म्हाका त्रासाक घालता आसतना जायत्या वंदवण्याक वळख जाता आसतना संवसारी वस्तूक पिसो जावन ताच्या फाटल्यान धांवता आसतना संवसारी वस्तूक लाभतात आसतना संवसारी वस्तूच्या कुशल्यात हांव कुशालकाय बघता आसतना जेजू
ते सण तुझ्या लागी येवच्या तुझ्या मोगाक वेंगच्या केन्नाच हांवें पाटीन सरानासतना रावच्याक ये जेसू म्हज्या सांगाता ये म्हज्या सांगाता राव म्हाका आदार दी जेजू ये जेजू खंयच्या सक्कळी तुमच्या जिवितांत उणेपण बघून आसात खंयच्या तुझ्या समस्यांक जेजून आदार दिवंक आसा पर्याय दिवंक आसा जाल्यार सगळे तुझ्या जिवनांत जावचे अनवरां आसले विघ्नां खळवळे आनी वळवळे आसली पिडा तुझ्या जिवनांत खंयचे समस्या तुका पूड करूंक कश्ट मारतात ह्या वेळा जेजूक तें आपय आनी जेजू येता आसतना सगळें बरें जालें कित्याक म्हळ्यार आमी वांजेलांत पळयलें प्रमाणे जेजू येता आसतना जेवसार सिनागोगान बोब मारून म्हणा लागले तूं कितें आमकां त्रास दिवंक आयलाय खंयचे विधवळी आज आमच्या थंय घडोवन आसा खंयच्याय वस्तूंक आमी चड आकर्शीत जावन ह्या संवसारी वस्तू सांगात मेते जावन त्या जेजूचो मोग करूंक आमकां आडकळी जाले जाल्यार ते आडकळी संपून काडून जेजू ये आमच्या समस्यांक पर्याय दिवच्याक तूं ये आमची पिडा गुण करच्याक तूं ये आमी कशें आमचें जिवन मोगाचें अपुरबायचें जावन सुरंग रावच्याक तूं ये पण आमी मागता आसतना मोगेच्या भावन आनी भयणीनो जावंक परत जायती जाणांक आमकां आज एका तरान खंत एका तराची बेजाराय एका तराची खिन्नता डिप्रेशन म्हणटा आमी उद्वेग कितें जाता काय फाल्यां कितें परवां कितें अशें जायते उद्वेग आनी की आपल्याची आशा पावना कितलें मेळ्ळ्यार पावना आनी कितें जाय पुंजोवचें हारोवचें संतुश्ट जावंक शिकत जाय आसल्ल्यांत आमी संतुश्ट जावचें कित्याक बापाक कळीत आसा मातयेचो एवंजेल 6 अध्यायान तो म्हणटा संपूर्ण तरान तुज्या बापाक कळीत आसा तुका कितें जाय तुमकां कितें गरजेचें म्हण तुजो बाप जाणा म्हणटा मातयेचो एवंजेल आनी तातूंत जेजू आमचे कडेन उलयता आनी आमकां कितें गरजेचें तें कळीत आसा त्या देखून चड आशा काडून आमचें जिवन पिडार करच्या बदलाक देवा थंय संतुश्ट जावंक जेजू थंय संतुश्ट जावंक आमी शिकया जो सोंजेल 5 अध्याय 30व्या वळींत आमी पळयलें जाल्यार आमी इतलेंच करूंक जाय आसचें तुमी म्हजेच सांगता सदांच रावा तुमी म्हजे सांगता रावतना हांव तुमचे सांगता रावता आनी तुमी म्हजे सांगता रावता आसतना हांव तुमचे सांगता रावता आसतना थंय एक संपूर्णता येताली आनी आमी एक जाता आसतना आसले सगळी समस्या आमचे थंय पयस जातालो त्या खातीर परत जो सोंजेल 15 अध्याय 5 वळींत आमकां जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यात तर तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात जायते फुडें आमी चिंचे आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हांव सगळें करूंक शकता हांवें केल्लें हांव म्हजो हे शब्द आमकां देवातान पयस व्हरतात कित्याक म्हळ्यार हांवूच देव जाता आनी हांवूच देव म्हण मानून घेतना जेवसार म्हजें थंय काम करता शिवाय देव काम करूंक जायना कित्याक देवाचे बेबिरांत आसूंक जाय देवाक विधेय जावन आमी चलोवंक जाय आनी त्या खातीर आमी म्हणटा देवाचे बेबिरांत म्हळ्यार देवाक दुखय नासतना आमी जियोवचें देवाक दुखयलें जाल्यार म्हाका बेन दिसता ह्या देवाक म्हज्या बापा म्हज्या जेजूक हांवें दुखयलें जाल्यार हांवें म्हज्या जेजूक दुखयलें न्ही म्हणलें तें एक बें त्या खातीर म्हज्या जेजूक दुखय नासतना जियोवंक हांवें शिकत जाय त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात ह्या देखून आमी जायत्या जाणांनी म्हणचें आसा सगळें करूंक जाता म्हाका हांवें करचें हांव म्हणलो एक शब्द तो आमच्या जिवनांतल्यान पयस काडून उडोवंक जाय कित्याक आमचें जिवन अपुरबायचें जावच्याक सम्यान आमकां आपोवणें दिलां सगळीं आमी एक घडी भर उबी रावया मोगाच्यान ह्या जिवनांत जें कितें सम्यान दिल्लें हांवें खंयच्या मापांत उपयोग केला हांव जावन जियेलां गी ह्या समी म्हजे थंय जियेला समी म्हजे थंय जियेता वय जाल्यार सगळें क्रेडीट गोज टू हिम म्हजे इतलें की हांव कितेंच करूंक म्हजे तावन जायना तर
कितलेय समस्या आसात जाल्यार तो संपूर्ण करता. थोडे फुडें आमी म्हणजे आसा हांव धैर्यांत आसा, म्हाका कळीत आसा. आमचे आतां परनी सोलाय करूंक जाय, कांयच ना आमी करचें. सोम्यान आमची वाट नीट करिना जाल्यार, सोम्यान आमचे वाटो उक्तो करिना जाल्यार आमी कितेंच करचें बरें ना. त्या देखून इसाया प्रवादीचो ग्रंथ चॅप्टर 55 वर्स 8 and 9 आमकां म्हणटा, म्हजो वाटो तुजो वाटो न्हय, म्हजी चिंतना तुजी चिंतना न्हय. त्या देखून देवाच्या चिंतना प्रमाणे जियोवच्याक सोम्या कडेन आमी मागया. ह्या वेळा सोम्याचे वर्ते आजारपण आमी बघया. एन्जॉय द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड, एन्जॉय द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. सोम्या वयर तुमची दिश्ट घालात, ताचेंतल्याक तो आमकां जायतें बरेंपण करूंक शकता. आमी आमचे इतल्याक कितेंच करूंक जायना, आमच्या कंट्रोलार कितेंच ना. सोम्याचो कंट्रोल, हेरांनी तुका कंट्रोल करच्या सोडिनाका. म्हाज्या भाव आनी भयणी, तुजे दोनी हात काण तुज्या खालसा वयर दवर. ह्या वेळा म्हजें जिवन हेरांचेर वंदोन आसा गी, म्हजें जिवनांत हेरांक पावर दिला गी. ह्या म्हजें जिवन सोम्याच्या हातान दिलां. जायतीं जाणां आमी हेरांच्या हातान मांकोड जावन मांकडा बरी नासोन आसा. जायते जाणां आमचें जिवन कशें जियेचें म्हण कळीत ना. तीं कितें सांगतात, तीं कितें सांगतात, तांकां मेस्सो सारकें जिवन जियोंक आमी मुखार वता. तांकां मेस्सो सारकें जिवन जियोंक न्हय, हेरांक मेस्सो सारकें आमी जियोवचें न्हय. देवाक मेस्सो सारकें बरें जिवन आमी जियोवचें. हेरांक मेस्सोंक गेले जाल्यार तांकां संतुश्ट करूंक तुज्यान जावचें ना. देवाक मेस्सो सारकें जिवन जिये, विधेय जा, कलतो जा आनी कलतें जा. आनी ह्या वेळार देव तर तुका वर्त करतलो म्हणलें चिंतप आमकां आसा. म्हजे तितल्या कितेंच करूंक म्हाका जायना, देव करतलो. हर एकादी ताका उलो मार, देवाक मात्र आयक. कोण कितें सांगता तकली धाडाय नाका. तुज्या बऱ्याकी सांगतात, थोडे फुडें तुज्या वायटाकी सांगतात. ताणें सांगिल्ल्या बरी दोला नाका, वारें आयिल्ल्या कुशीन सत्री धरूंक वचनाका. तुका देवान दिलां तें आस्तित्व, तुका देवान दिलां तें वर्तें अंतस्करण, देवान दिलां तें काळीज. सगळ्या जिवितांत देवान दिलें सगळें बरेंपण सांबाळ. कोणाकी प्लीज करूंक वचनाका. कोणा प्लीज करून तुका मेळचें कांयच ना. कोणाकी प्लीज करच्या बदलाक देवाक प्लीज कर. देवाक मेस्सो सारकें जिये. आमी हेरांक मेस्सोंक वेता तर, हेरांक प्लीज करूंक वेता तर जायते फुडें आमी खसकेन सांपडटा. आमी थोडे फुडें प्रॉब्लेमान सांपडटा. कित्याक म्हळ्यार 3 समस्या आमचे थंय उपजतात. आमी हेरांक प्लीज करूंक गेले तेन्ना एक आमी हेरांक प्लीज करतना क्रिटिसायज करता, हेरांचे खोडी काडटा. कित्याक ती आमचे विशयी कितें चिंतात काय म्हण चिंतो न्हू, आमी पयलेंच तांचे खोडी काडटा. दुसरें कॉम्पिटिशन, ताणें म्हज्याकी वयर वचून नजो, ताणें सर्तीक म्हज्याकी उदोवन जावन नजो, ताणचें उलोवणें म्हज्याकी बुदोवन गायचें ह्या जाणवायचें जावन नजो म्हळ्यार ती कॉम्पिटिशन, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, बरें कॉम्पिटिशन. तिसरें कॉन्फ्लिक्ट. जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 1 वळी तावन आमकां सांगता, तुमी आसचेलें तुमकां मेळोना, तूं कितें चिंताय त्या प्रमाणे चलोना, त्या खातीर तूं झगडटाय, झगडे तुमच्या मदें जाता. हें आमी समजून घेवंक जाय. हेरांक मेस्सो सारकें जियेताय जाल्यार त्या प्रमाणे तुजें जिवनूय पिडार जातलें. त्या खातीर सोम्या कडेन सांग, निराश जायनाका, एकांतपणांत आसा जावंक बरो. तुजें काळीज थंय आसलें वाक्यूम म्हळ्यार थंय आसलो खाली जागो सोमी भरता. ह्या वेळार सांग ताका, बर सोम्या तो जागो म्हाका तुजे संतुश्टपणान संपूर्ण एक कर म्हणून आमी कांताराद्वारे मागता आसतना तुजें संपूर्ण जिवीत बरें करूंक सोम्या कडेन कृपा माग. म्हजी खुशी न्हय जेसू, तुजी खुशी जेसू. 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 तुज्या खुशे प्रमाणे जावं दी बाबा. जेसू सर्वस्तू म्हजो जेसू, सर्वस्व म्हजो जेसू. हांव कांय न्हय जेसू, सर्वस्तू म्हजो जेसू. म्हजी खुशी न्हय जेसू, तुजी खुशी जेसू. म्हजी खुशी न्हय जेसू,
तुझी खुशी जेजू हांव एक भक्त तू सर्वसक्त जेजू हांव एक भक्त तू सर्वसक्त जेजू सगळे जेजू अस्कत हांव जेजू मान्य करूंक शकता तू मोच्या तुझ्या माझ्या जिवितान बदलावन हाडचें जेजून मात्र अस्कत हांव म्हज्या मुखार आसा पळय बळवंत तू मोच्या सांग बरो जायते लोन आमकां आसा सांग बरो जायते पयशे आमच्या भायर आसात तुझी खुशीचे जायते जाणांनी आमकां म्हजी खुशी दिवं ना तुझी खुशी जेजू पटयला कोलोसेकरां बरयल्या पत्रां म्हणटा जायते जाणां पटयला हांवें सांग बरो जायते जाणांच्या जिवनांत तांकां दंडशील हांवें सांग बरो ह्या वेळा म्हजी खुशी न्हय बघा तुजी खुशी जावची आग ते सगळे पुसून काडून मातसोन वचोंक म्हाका जाय जाली कृपा तूं दी जेजू तुजी खुशी जेजू म्हजी न्हय हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो गवळी जेजू हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो गवळी जेजू गवळी आमकां सांबाळटा तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेजू जेजू आमकां सांगता कळीत आसलें तो कोण म्हण आतां तूं कोण म्हण तो जाणा तूं कोण म्हण तुका समजून घे ह्या वेळा जेजूच्या वर्त्या आदारान मात्र आमी जिवंक जाता जेजूक असाध्य म्हणलें कांयच ना कितल्यो जटील तुज्यो समस्या आसा जाल्यार हांगा ह्या वेळा ह्या सक्रामेंता मुखार तूं मागता आसतना तुजे खंयचेय समस्या ते समस्या जावन उरचे नात देव ताच्या दुतांक थंय धाडटलो देव ताच्या दुतां मारिपात तुजे समस्या कितले जटील आसा जाल्यार ते संपूर्ण करून तुका दितलो तुज्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरें काम मेळोंक आसा तुज्या भुरग्यांक जाय जाल्यार कामाक बडती जावंक आसा तुज्या भुरग्यांचे पैण बरें जावंक आसा तुज्या भुरग्यांक बरी शिकोवंक बरी मोज जावंक जाय तुज्या भुरग्यांनी तांचे ते मोबायलाचे एडिक्शन जावन बरो हेर ड्रग्साचे एडिक्शन जावंक बरो हेर वायटाचे एडिक्शन जावंक बरो तांचे थंय ते निरासपणो देवासपणाक मीस ना रजार ना मागणें ना असलें कितें आसा सोम्याच्या हातान दी तुजे थंय कांयच करूंक जायना सोम्याक ते सगळें बदली करूंक जाता आजच तांची काळजां तो आपडटलो आजच तांकां जाय जाल्यार बरें बरें दितालो आजच तांचे वाटो उक्तो करतलो तस सोमी म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेजू आमकां सगळ्यांक दोरयता हांव एक पातकी रक्षक तूं म्हजो जेजू ताका तो लागी वडटा पिडेन म्हज्या नितळ करूंक तो गुण करसोईस जायते बरेंपण हाडूंक आशिल्लो पिडेन म्हज्या तूं गुण करसोईस जेजू दुळीतावन आयलो दुळीकांव पाटी भेता दुळीकांव आयलो दुळीकांव पाटी भेता तुझे कृपेन हांवची येता सोम्या तुझ्याच कृपेन हांवची येता मोजी खुशी नहीं जेजू बिझनेस बऱ्या तरान तुझी खुशी जेजू बिझनेस व्यापार ना मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू गोवा बायल्यामध्ये तुझी खुशी लग्नाचे जीवित बऱ्या तरा मुखार सुरवात तुझी खुशी जेजू तुझ्या तुझी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू जागो तुका ना तुझो संत जागो ना तुझी खुशी नहीं जेजू
कोर्ट केसीन जायचे कष्ट जात एकामेका समाधान ना शेजारामध्ये दुस्मान काय असमाधान एकामेका पळयला जायना असले समस्या सांग जेजू आमच्या मालगाड्यांची मौत बऱ्याच शान सांभाळ तुझी खुशी समाधान दी मुझे खुशी नहीं नकल तुझी खुशी hallucination मुझे खुशी नहीं तुझी खुशी जेजू अल्झायमर मुझे खुशी कोणासकडे उडा नसता रावता उडा सुना झाला असल्यांक संपूर्ण तरा बऱ्या घरच्याक जेजू तुका सांगता जेजू तू करतालोय जेजू जेजू आमका नितळ कर आमका पुसून कर आमका धुवून काढ तुझ्या वरत्या मोगान बर हालेलुया 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 वडा ताळ्या वडा मोगान तुझे स्तुती करताना सगळं तुझ्या पाप निघलो झालं जेजू touch the blood at this very moment heal them cleanse them Jesus bless everyone bless every child who is here we are your children we are the child of God we are your child we are your children Jesus I am the child of God Jesus Papa आमच्या ताई घाल तुझे बेसा hallelujah 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 जेजू तुझा आधार आमका दी सम्या तुझा मोग दी सम्या वरत्या मोगान आमका बर सम्या आमच्या सगळी कूड नितळ कर आमच्या कुडीन तुझ्या मनी रगत देवय तुझं जीव आमच्या कुडीन बर तुझे सगळे बरेपण आमका दी सम्या जेजू 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 ओय तुझी खुशी जाऊ दी सम्या जाऊ दी आमच्या सगळे जिवितात कोण सकडी जाय त्या दुकानात आसात जायते बेजार आसा जायते आठवणी केल्या वाटेत दिसना कितें संबंध वायटाचे आसात सोडूंक जायना अन्य धर्मिया कडेन आमचे संबंध जोडून आमच्या देवा विकृत करून सैतानाच्या बालयेक आमी वळख जावन जायते बरें आमी कळीत आसा कळीत नासतना कितेंय घडटा म्हणल्यार बरी जियेता मंगळा जेजू सांग मोगाच्या भाव भयणी मोगळा जेजू दी म्हाका तो आधार दी म्हाका ती सवकासाय दी म्हाका तो कुड्डे जाल्ल्या म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी आत्मीक कुड्डेपण म्हजे तन काणुडे पुसून काड नितळ निर्मळ कर म्हाका तुज्या वर्त्या बेसावांनी बर म्हण मागता आसतना हळटार आमी बसच्या मोगाच्या डिप्रेशन पयस करच्या खातीर आनी एक उपाय ह्या हातेर जावन आसा द पर्पस ऑफ युअर लायफ तुज्या जिवनाचो उद्देश आनी फोकस तुवें केल्लो तो निर्धार आनी तो निर्धार संपूर्ण करच्याक तुजो फोकस भुरग्यांक आमी म्हणटा हांव थोडे फावटी कावन्सिलिंगाक येता आसतना तूं कोण जावन आसाय कितें जावन आसाय म्हण विचारल्यार ते म्हणटात हांव स्टुडंट तर तुजें काम कितें स्टडीज ते स्टडीज करचे सोड तुजें हेरांचें घर कित्याक तूं काण घेताय कित्याक तुजें डिस्ट्रॅक्शन म्हण विचारल्यार वय म्हजी जायती डिस्ट्रॅक्शन आसा त्या देखून ताचो फोकस ताच्या निर्धारा वयर तो संपूर्ण करिना त्या देखून त्या भुरग्याची स्टडीज लॅक जाता उणी जाता आनी त्या भुरगे फाटीं पडटा त्या देखून आवय बापाय म्हणटात पोर म्हजो बरो शिकतालो फादर ते 3 म्हयने जावन ताची स्टडीज बारी फाटीं पडल्या कित्याक ही डीड नॉट फोकस ऑन हिज स्टडीज एक जबाबदारीचो बापूय आपल्या कुटुंबांत आपल्या कुटुंब सांबाळच्याक बऱ्या तरान माया मोगांत जिवान मुखार व्हरच्याक जबाबदारी घेवन आपल्या भुरग्यांचो आपल्या पत्नीचो सगळ्यांचे मोग करून ते कुटुंब बऱ्या तरान मागण्याचें कुटुंब करीत जाल्यार ते मुखार वता तुजो फोकस चुकोवन तो गॅम्बलिंगाक गी एणे जुगारीक गी एणे माडकाक गी एणे पियोवणें गी थोडे जाण म्हणजे पोर म्हजो बरो आसलो फादर एकच जण पियोंक धरला फादर पोर एकली म्हणा लागली येदोळ म्हजो भाव पियनातलो फादर पियोंक धरला फादर 3 दीस जावन पियेता फादर पूण आमी मागोन आसा फादर वय मागणें आमकां संपूर्ण तेक पायता आमी आमचो फोकस सोडूंक ना मोगाच्या न्हू
आमचो फोकस निर्धार आमी घेता तो निर्धार संपूर्ण करच्याक आमी सोम्या सांगातच रावून तो निर्धार संपूर्ण करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. तर म्हजो फोकस काय आसा डायवर्ट्सा लागीं जायते फावटी हांवें चिंतिल्लें सोम्या मोग करी जाय म्हाका गरज पडटना मात्र हांव सोम्या लागीं येता गी. थोडे जाणां म्हणचे आसा फादर म्हाका आमचे बोरवेल कोणूंक सुरू केलां उदक मेळो दी. उदक मेळयलो उपरांत तसो पत्तो ना तो ना. जायते जाणां आमची जिणी तेच पळयता आमी मोगाच्या न्हू रेतीर मंदिर आमी जायते जाणां पळयता आदी आसली ती नांदत ना ताचें काम जालें वयस मेलो न्हय. आमी काम जावचे खातीर जेजू लागीं येवचें न्हय. आमचे थंय तसली एक प्रसन्नता भोगच्याक संपूर्णता भोगच्याक तुजे थंय तसलो संतोष उपजावचे खातीर तुवें जेजू लागीं येवचें संबंध बरो करच्याक. सोम्या सांगता म्हजो संबंध आसा तर ती आत्मीक सकत ते ताळा सुखी धाड पडना ना तर कितें जाता थोडें जालें उपरांत आमी गेल्या आमच्या संवसारांची येल्या उपरांत सोम्या आमच्या सांगता ना कितें फायदो आमी सुकता. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो सोम्याचो आदार घेवया. ह्या वेळा तुका कितें सांगूंक जाय सोम्या कडेन सांग. सोम्या कडेन कितें मागोवंक जाय तें माग. कितें तुजे समस्या आसात सोम्याक कळीत आसा आनी तुका कळीत आसा. सोम्या कडेन सांगून संपूर्ण तरान कशें दानियल प्रवादी थंय मागता आसतना देवान जाय जाल्लें खाण ताका धाडलें आनी त्या प्रमाणे ह्या वेळार हांव मागता आसतना म्हज्या घरांत आसले समस्या संपूर्ण तरान तो खाण उडयतलो. सांग बरें थोडे फुडें आमची चिंतना कोणें कितें केलां काय कितें जालां काय आमी दंडळटा बावाडटा चुकता आनी अशें आसता बावाडटा आमचे थंय ना तर आमची जिणी पिडार जाता. आमचे संबंध उगडून घेता. मोगेच्या भावा आनी भयणी आमच्या जेजूक आमी आरोवंक जाय. आमच्या जेजूक आमी पटलोवन दवरूंक जाय. आमच्या जेजू सांगात आमी जियोंक जाय. त्या खातीर जेजूनच आमकां आपयलां ताचे एकपणांत एक जावंक. स्पेंड टायम वीथ जीसस. वेळ करची जेजू सांगता. जावंक पुरो पर्सनल प्रेयराक आमी येता. आमचे तकली खंय खंय आसा फाल्यां कितें करचें फाल्यां पेस्त फाल्यां कितें करचें फाल्यां आयतार खंय वयचें कितें करचें हें सगळें उपरांत चिंता. सोम्या सांगता आसतना सोमी मात्र ह्या वेळार सोम्याची ससाय मागोवन आमची सगळी पिडा गूण करचे खातीर आमी मागया. कसली पिडा म्हज्या थंय दोस्ता डिप्रेशन एंग्जायटी स्ट्रेस दॅट सायकोलॉजिकल डिजॉर्डर. त्या प्रमाणे म्हज्या कुडींत फिजिकल कितें पिडा आसा थकले तर तळवे पर्यंत आसली ती पिडा. थोडे फुडें आमची चिंतना नाका जाल्ली जाल्ल्या देखून आमचे मोतीचें समाधान आमी उगडोवन घेता. आमची कुडीची भलायकी आमी उगडोवन घेता. मानसीक तरां असमतोलन जाता आसतना कूड सिमितांत आसना. त्या खातीर सोम्या कडेन माग तुजे फिजिकल या शारिरीक तरान कितें पिडा आसा ती सगळी सोम्याच्या हातान दी. मानसीक तरान कितें पिडा आसा ती सोम्याच्या हातान दी. आंतरीक तरान इन्नर वुंड्स जावंक बरो मोगाचो अभाव जावंक बरो हेरांनी तुका जायते इन्सल्ट केला जायते ताणें तुजे विशयान नाका जाल्यार उलयल्यान जावंक बरो तुका ताणें उणें कर घेतलां तुका लेखूना तुका इम्पॉर्टन्स दिवना त्या वेळार तुजे थंय जाल्लो तो आघात आनी गाय थोड्यांनी तुका चीट केलां तें तुका आज बोगसूंक कश्ट जातात. तुजी जिवान ताणें पिडार केला म्हूण तुका बगता. आंतरीक गाय ते तुज्या कुटुंबांत मरण पावली तुज्या मोगाची आसात तर आनी की तो गाय आसा सोम्याच्या हातान दी. सांग म्हज्या मोगाच्यान तुवें आपणवलां म्हाका जाय जाल्यार बुजवण दी. त्याच प्रमाणे तुज्या जिवनांत घडिल्ले हर एक कोडू अनुभव सोम्याच्या हातान दी. आत्मीक तराची पिडा मागोवंक जायना. मिसाक गेल्यार म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन ना. मिसाक वचून बसता गजली करता नाका जाल्यार म्हजी मोत खंय खंय वता. त्या सोम्या सांगता एक जावन बळवंत जावन गुंडायन म्हजी सगत रोमोंक म्हाका जायना. आत्मीक तराची तान म्हज्या थंय ना. आत्मीक तराची पिडा म्हाका दोसता तर ती काण नडोवंक. भावनात्मक तर इमोशनल राग येता जिद्द
हट तें जावन आसा कुड्डें पण हांवें सांगलें जायचंय हांवें केल्ल्या बरी जायचंय म्हजेंत सारकें तें सांगता स्वामी लोकांच्या वांजेलांत कुड्ड्यांक दिश्ट दिवच्या कुड्ड्यांक दिश्ट म्हळ्यार शारिरीक कुड्डेंपण न्ही आत्मीक कुड्डेंपण असलें कुड्डेंपण आसलें देखून आमचें थंय जायते पटी आमी आमचें हट धर बसता आमचें जिवन दुखाचें जाता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सगळी ती पिडा आमच्या तन पयस सरच्याक सोम्या कडेन कृपा मागता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय देवच्याक वळच्याक आमी सगळीं उबी रावया तुजी कसली पिडा आसा ती सगळी सोम्याच्या मुखार दवर सगळीं उबी रावया कोणाक दिंबी घालूंक जाय तसली पिडा हांव सांगता आसतना कोणाक दिंबी घालूंक जाय ताणें दिंबी घालची ह्या वेळार मानसीक पिडा आसली जायते पटी मतींत नाका जाल्ले चंचल तरान हांव कोण म्हण कळीत नासतना हेरांनी कितेंय सांगल्यार म्हाका जायतो दाबाव जाता जायते तकले पडापड म्हाका कितें करचें म्हण कळीत जायना मानसीक तरान तकले वयर ह्या गळ्या वयर आसली सगळी पिडा कानाची जावं दी दोळ्यांची जावं दी दांताची जावं दी नाकाची जावं दी या मोतीची जावं दी असली कसली पिडा आसा जावंक पुरो तुजे थंय सम्याक सांग मायग्रेन जावंक पुरो वर्केनी जावंक पुरो स्पॉन्डालिटी जावंक पुरो सम्या कडेन सांग जाता जाल्यार दिंबी घालून सम्याक सांग सम्या पळय हांव दिंबेर पडल्या केन्ना दानियल प्रवादी दिंबेर पडलो आनी मागलो ताचे हात वयर कर त्या वेळार देवानंद ताका जाय जाल्लें सगळें बरें म्हणून हाडिल्लें राखलें ताका जाय जाल्यार खाण हाडिल्लें सुरक्षीत तरान ताका सांबाळ्ळें आज तूं जेजू मुखार आसाय त्याच प्रमाणे बावळे दूख हातांत गांठी दूख हाताचे पांयाचे गांठी दूख दोंपर दूख कोणा सगळे प्रॉब्लेम आसा जेजू मुखार राव ह्या जेजू मुखार दिंबेर पड आनी सांग काळजान दूख काळजाचे गात स्टंट घाला आणखी ब्लॉक आसा म्हूण बघता थोडे ओपन हार्ट बायपास सर्जरी जाली कोणी आसत तर जेजू सांग म्हाका सांबाळ म्हज्या कुडींत जायते बरेंपण दी बरेंपण हाडूंक जेजू कडेन माग हृदयान दूख कितें जाता म्हण कळीत ना एका तरेचें बेंक एका तरेची एंग्जायटी हृदयान कितें गी दावुल्ल्या बरी जावचें असलें कोणी आसत तर जेजू सांग त्याच बरोबर गॅस्ट्रीक किडनी प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम wheezing asthma bronchitis varicose veins thyroid cyst fibroids तेगा जाणांक गुरवार आसलेल्या बायल मनशांक फायब्रॉइडचे प्रॉब्लेम आसा ह्या वेळार तांचे खातीर आमी मागता ताणें मागो विचारला जेजू तांकां गुण कर ते फायब्रॉइड्स संपूर्ण तरान नाश करूंक जाता जाल्यार ह्या तेंच तांची वाडवळ रावय आनी त्या भुरग्याची वाडवळ बऱ्या तरान जावं दी म्हूण आमी मागता आसतना थायरॉयड आशिल्ली कॅन्सराची पिडेक वळख जाल्ली जायत्या जाणां मागो विचारला त्या सगळ्या भुरग्यांची उडास कडेन मागया ट्युमर प्रॉब्लेम कॅन्सर त्याच प्रमाणे लिव्हर सिरोसीस त्या खातीची पिडा नाना तरांची करोज ह्या तरान ती सगळी गोड जावची आमी मागया दोळ्यांचे प्रॉब्लेम दिश्ट सारकी ना असली बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर असली पिडा आसली केदाळाई शुगराचे प्रॉब्लेम येवन कितें जाता म्हण कळीत जायना किडनी प्रॉब्लेम जाला किडनी डायलिसीस आसात असल्यांक गुण करच्या पेंगटाची दूख पाठीची दूख ताप येता घडये घडये खोंकली घडये घडये धरकल येता असली कोणी आसत तर जेजू सांग टीबीची 5 जाणांनी आमचे कडेन मागो विचारला प्रत्येक तरान एकल्याक लिव्हराची टीबी त्या रक्ताची टीबी आसा असल्यांनी मागो विचारला फॅटी लिव्हर असले मागो विचारला त्या म्हळ्यार एका भयणीन फॅटी लिव्हर गुण जावच्या खातीर मागो विचारला त्याच प्रमाणे आमचे ते आसले सगळे दुखी कितें सगळी दुखी आसा ते सगळे गुण जावच्या ह्या वेळा पवित्र सगळ्यात मागया आमच्या समस्या सगळे गुण कर सम्या म्हण मागया दोनी हात आमचे वयर करया मागाचे न्हू हिमी घाला आसले उबे राव आसले कोणी तुमी आसात सगळे तुमचे दोनी हात वयर करून मागा कशें दानियल पावदी आपले हात वयर करून मागतालो त्या वेळा देवान ताका वाट दाखयली त्या प्रमाणे देव त्याच्या लागीं येवन त्याच्या सांगत काम करनासलो तुझ्या वर्त्या जिवितांत तुझ्या पिडेंत तुझ्या समस्यांत तत्व देव ह्या वेळा काम करून दी त्याच पवित्र सगळं वाडोवन दी पवित्र आमच्या थंय कार्यरूपी जावं दी धैर्य दिवच्या आत्म्या प्रेमोचें दावणाय धैर्य दिवच्या आत्म्या प्रेमोचें दावणय सुसोच्या आत्म्या कदमोची नेवराय सुसोच्या आत्म्या कदमो
तुझी निवड सगळे गान पाहिजे सगळींच्या राजाच्या कृपे सरी देवोनी वेगीस तू मोगा सरी सगळींच्या राजाच्या कृपे सरी जेजो कोण कर जेजो जेला मागता दोस मागता मोगा जेला की धीम एरपडो रमे मागता सगळे कोण कर आम्ही चालले तो केदार नामडा नाही जेजो जेजो तुझ्या नामडाक नाही दिता आमका तुझे कृपेचे जर देवय जर आमच्या सगळ्या कुडीने आसले उडेपण या कुडी आसले पिडा या कुडी आसले समस्या आमच्या कुटुंबातले समस्या आमच्या वैयक्तिक जीवनातले समस्या सगळे काढून Alleluia, 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 Alleluia. सगळ्या मी समयच्या आशीर्वादा खातीर मागया आणि समयच्या हाती आशीर्वाद घेवंक गो आयती जावया. Itia boda sakramenta sestang naman koruya Purvila tarupa bola Novioriti adarya Salvon vecha ascutvisya Babartace Boltiviam Zase Bapa Tase Sputa Ulasani Stutisam Potpi Maima Sastasasma Ekastalian Hersita Tu cadogancia spirita Samasami Navartam Amen. हे देवा विशेष सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टमना सुगडास तु आमकां सोडलाय अपरमीत मोगान तुवें आमकां सांबाळलाय आयच्या दिसा आमच्या संगता रावन आमचे सगळे समस्या आमची पिडा गोण करच्या तुवें आमकां आदार दिलाय आमचे जिवन संपोवन दारान तुका समसारकें जियोंक आमकां तूं भागीदार कर सो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. समयचे आशीर्वाद आमच्या जिवनाक भोव वापरपाचे वखत ते वखत आमच्या सगळ्या कुडींत संचलन जावच्याक आमी ते घेवंक तयार जावया. बलिदान भेटयत आसतना ते सवा ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता सिरिल आनी मोनिका पेरीस बाजपे हांची आज 35th वेडिंग एनिवर्सरी. नीलिमा लोबो बॉम्बे, सेलिन आनी रोशन डेविड बॉम्बे, क्लेमेंट क्लारा आणि क्लीटस फर्नांडीस बॉम्बे, संतन डायस बॉम्बे, वेनिशा फिशिंग बोट मूडबेळे, लाइनिश बर्बोजा कलातूरू, हेनरी क्रास्ता उडपी, रॉबर्ट लसरादो तोट्टम, हेराल्ड डिसोजा कोळालगिरी, एडन सियोन मचादो कलमारी, सेलेस्टीन आणि डियोन डिसोजा बॉम्बे, सबिना फर्नांडीस USA, नेल्सन डिसिल्वा मुदरंगडी, सरिता मस्करेनस पेरंपल्ली, कासियन फिलोमिना डिसोजा आणि कुटुंब, तशेंच ॲशन ब्रह्मावर,
अनिता डिसोजा हिरियर्का, एल्स्टन डिसोजा संतकट्टे, ॲलिस फर्नांडीस कल्याणपूर, तेरेजा फर्नांडीस हाच्या आत्मकथेर मेस्तिता एडविन मिरांदा आनी कुटुंब कालमारी, घरच्या आल्मोवाक मेस्तिता थॉमस मोनिस ब्रह्मावरा. कर्जा मोना एक सांग बाबा ता एक पोटान संभल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशी सान परण पारातले तान पर्ग तेल्या तू चिंदिरवी कर्जा मोना एक सांग बाबा ता एक पोटान संभल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशी सान भरण पारातली तान पगतेल्या तुझी निर्मी मुगे छबाबण देवा गारगा देव सुपकार बोडी आंबो वापरपाचो स्वागत तुमकां आमी मागता मिसच्या बलिदानाक. देवान केलें सर बरें बनून वाखाणून आनी वळणून पवित्रेच्या नांवे मिसच्या बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगेच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, भावार्थ आमकां आमच्या आवय बापाय जावन उपसून आयिल्लो मात्र न्ही, ही गजमतेन जायत्या वर्त्या मापान तो भावार्थ जियोंक आनी पवित्रताय आपणावंक आमकां अवकाश आसात. पूण त्या भावार्थाक ईट आमी घालिना जाल्यार तो भावार्थ संपूर्ण तरान क्रमेण सुकोवन वेता. त्या खातीर ईट जावन अशें पवित्र कार्यां जायतीं आसात, आत्मीक कार्यां जायतीं आसात. पूण त्या आत्मीक कार्यांनी आमी भागीदार जाता आसतना दीस वेता वेता आमचे आदलें सैम आमी विसरून ह्या आदल्या सैमाक मरोन नव्या क्रिस्ती जिविताक आमी जियेता तर आनी देवाक आमी वय आमी तुजे सांगात रावंक सदांच तयार आसा म्हूण सांगून आमचें जिवन संपूर्ण तरान ताचे थंय होंदोन जियेता तर तो भावार्थ बऱ्या तरान सांबाळूंक साध्य जाता. नांतर आमी तो भावार्थ उगडून घेता कितेंय केल्यार जाता म्हणून आमच्या थंय तडबडी तसलें चिंतप उपसल्या देखून खऱ्यांनी जा देवाक मान दिवंक ताच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावंक आमी सुकता. खरें क्रिस्तांवपण आमी आपणायचे तर इगर्जेंत आसले सर आत्मीकपण आमी आपणावंक जाय. ते आत्मीकपण आपणावच्याक सोम्या लागीं आमी कृपा मागया. कितेंय उणेंपण आसा तें सगळें आमी पयस सरून नवे सांबकच्याक नवसरणी आमच्या जिवनांत सदांच लाभोवच्या खातीर सोम्या कडेन कृपा मागया. आमचे थंय आसले पातकी जिवीत नितळ कर सोम्या. चुकोन आमी पडल्या पूण आमी तुका सोडून वचोंक तयार ना. तुजे आमी मोगाचीं भुरगीं आब्बा बापा आमकां बक्षी म्हण मागया. हांव पातकी सरपददार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तळांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हर जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मगे सदांच हांव कारमरये सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्परा देवा लागीं येणारी घरात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थया सरपददा आमच्या मोळाच्या दाळच्या बापा तुझे मगाळ भुरगीं तुज्या बरोबर आमी सांगता जियोवच्या खात्रेक तांव
आत्मीक आमची तान तो बगय जायते शारिरीकपण आमी वाडटा आसतना आत्मीक वाडावळ आमची जावच्या देवासपण आमी बगच्या जाय जाल्यार सर कृपेची जर आमच्या थंय तूं वत आमी मागता आमच्या समेत पुताचे जो क्रिस्तांव वरवीं तो करा देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणांची आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरो वचून आसांव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले. भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक जाय जशें मेळचो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबान तो जियेलो. देवाची तिस बसावणी घेतिल्ले इसाक आनी जाकोबी अशेंत जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडिल्ल्या शहरान जियोंक अब्राहम राखो नाशिल्लो. भावार्था वरवींच साराक गर्भेस जावची सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसावणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखिल्लें. ह्या भावार्थाक लागून मरोंक लागीं पाविल्ल्या एक मनशातावन मळबा वयल्या नखेत्रां बरीं आनी दर्या वेळेच्या रेवे बरीं मेजोंक जायना तितली संतत उब जाल्ली. भावार्थांतच हीं सगळीं मनशां मरून पाविल्लीं. देवान बसयल्लें तें तांकां लाबोंक ना जाल्यारय तें सगळें पयसतावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारान परकी आनी वाटसुरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतालीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोडून भायर आयिल्लीं त्या गांवा विशयान तीं चिंता करीत आशिल्लीं जाल्यार थंय पाटी वचूंक तांकां कसलोपुणी संदर्भ मेळटो. पूण तीं सकट एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गीच्या निवासाक आशेतालीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना. कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बसावण्यो ताका लाबिल्ल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार जाल्लो. त्याच पुता विशयान देवान म्हळें, इसाका मुखान तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवांत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवांत जाल्ले बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचें अडपकान. सदेव साव सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सदेव साव सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या बागेवन प्रवाद्या मारिफात ताणें बसायलें, तशी आपल्या सकरा दाविदाच्या घराण्या एका शांतीवन सोडवणदाराक आमचे खातीर पाठयला. सदेव साव सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितेल्या सर्व सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वसांक उगडास दवरून सदां आपणें केल्ल्या
पवित्र सोल्ल्यासो अशें ताणें म्हणलें. सदैव जावं सर्वेस्पो इस्रायेलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्पो इस्रायेलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सकळ आमी दिमी उबा रावया आनी पिसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. देवान संवसाराचोय असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा सांज जातेस आमी पोलतडी वसया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूको माचवार आसलो तो सोत्तू घेवन ते फुडें सरले. तांच्या सांगता हेर माचवेय आसले. तितल्यार एक जड वारें उठलें आनी लारां माचवा भितर मारन माचवो उदकांत बरोन आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सेर्शीन हुशार आपली तकली तेंकोन न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टयलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तोवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां बावरतना? पूण ते बोवसड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचे उतर हे वगळी तुका क्रिस्ता. भेटयतां बापा ओंडवायन तुका दयेन तुमगे काणीक आमची तुका ती मान ओते. ओंडवाय हाडूं तुझे मुख येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारकान बदल म्हणून मागता. भेटयतां बापा ओंडवायन तुका दयेन तुमगे काणीक आमची तुका मारोची. म्हणजे मगेच्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदा त्या बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र विचारात सुरेस्पर मारून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचेवर पवित्र जावन सजनाच्या सुखा आमी पावो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समारप तांची अभावार्थां ताचें पुना जिवनपण परगटता. तीर बरवशान ताच्या महिमेंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे घेता ताका जय. ओ सगळी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णे कराचे रगत पातकाचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगोड परगचुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापाचे जमण आसणे पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता. आणि वो जिविता सोड आनी सोडची कास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्णाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सुम्यान बोवा प्रभूचे मोगाचें प्रार्थना आमकां शिकयलां. बावडटान ती रावच्याक ह्या प्रार्थना भक्तीन
सांगता आम्ही म्हणूया आमच्या बापा सुगीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज संकार येऊ तुझे कशी सगळं सतात संसारात जाऊ आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आणि आमकां तावण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गीचे बाग आणि आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नात्रायतले आमकां तुझे उदार काकुलती सर पातकां आणली सुटय आणि सर आगात आणली वाटय कित्यार सडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या तांबळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयसभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आणि तुजे खुशेबर तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तुझे ताणे राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन क्षमेची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो मोगा सोन एकवट संख्येत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संसाराची पाप करतली आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबणेनो पळय आमचो समय जेजू सदांच त्या पावडता ताच्या संगताची येत आसतना भियोवची गरज ना बिजुडायचे जाय नाकात उर्बेस्त जाय म्हणून आपोवणें दिलो जेजू असो अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी म्हाका पावना पूण उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा पडत रे गा राखण आसा मुजेशी येता तो के दीस मुखे सोना म्हाका सत्मानता तो के दीस ताणे सोना जेजू तुझ्या उतरा प्रकार जियेवच्या आशेता आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा ओड अत्रेगा राखण आसा उंडो तुवे मोडलो मासांतो बोधालो कलसीन तो दाकारो रगसायसो केलो जिवितासो ओंडो जालो कुर्सार बेटो दिलो आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान ओड अत्रेगान राखण आसा
आपल्या रूपान येवो सोम्यामची भूताम दयाळाये जिये आमकां कृपा लाभो एकवटाची हातेरां सावन आमची कुटुंबां सोभो आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळसां ओत्रेगान राखून आसा प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुझ्या बोवर्त्या देण्याने आमकां तूं सुशिक्षीत तरान सांबाळताय खरो भावार्थ आनी बरो शांची आत्मीक वाडवळ सदांच करून तुझ्या देवपणान सदांच आमी संभ्रमूंक आमकां जाय जाल्यार कृपा दी आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सरपद वेदाधे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन खरा भावार्थान क्रिस्त सांगता नवे जिवीत जियोंक वचून आज क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची ओढुपका मानाची वात आमच्या पाद्रा बतावन काण घेवची बॉरिस मिनेझस आनी कुटुंब कडपाडे निहाल रेगो विटला सबीना फर्नांडीस तोट्टम जेन्सिल कॉड्रस उडपी हिल्डा सल्डाना रुजारवाडो लीना कॉर्डा उडपी तशेंच जॉस्पिन डिसोजा बायकाडी मोगाच्यानो तुमकां देव बरें करूं मोरयामाचे आशिर्वादा तुमचेर मागता आतां आमी एक घडी बरो दिंबी घालया आनी वेल्यांक आनी सायबिणीचे नोवेन आमी करया वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती ये भो नितळ अवंकारी भोव भगवंत राधी जेजूची भोव निर्मळावय जावं ससंतान तुका विसरून काडली देवपुता तूं गर्भी समोवचे वेळी तुका भोगल्या दीक वर्त्या आनंदाचो उदास करूं तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याचे उर्बेन तो सणान परत्यान तुका दिवं वा तूं आनीकी चड वाडोवं हांव भोव चड अत्रेकतां सजे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत काकुतीचेर पातयो आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवण्याचेर बरवसून
आणि तुझ्या बळवान सुसायेच्या आदारार होंदोन भोव घालतेपणे हांव तुझ्या लागीं परतता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या बसत विनंती कर. देवाची बागेवन कशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशें कर. न्हय तर म्हाका गरज अशे उपकार मेळशें कर म्हूण ह्या नव्यान हांव तुज्या लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या परी आसात. मोतीक समाधान मेळोंक, बरी सैरीक मेळोंक, शिकोवंक मोतीक उजवाड मेळोंक, बऱ्या कंपनीन काम मेळोंक, बरी भलायकी मेळोंक, हातीन धरलें घराचें काम वेळार पोंताक पावोंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, कामांत भद्रती बरो सांबाळ मेळोंक, पांयांच्या शिरेंत बोळ येवंक, गांठी दूख, पेंटाची दूख, पाट दूख गूण जावंक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक, कुटुंबान मनस्ताप पयस वसोंक, आंगार पडिल्ली एलर्जी गूण जावंक, परिक्षेंत बरें करून बरोवन बरे मार्क्स मेळोंक, कॅन्सर गूण जावंक, कान आयकोंक, जाग्याचें काम बरें जावन घरान शांती आनी समाधान मेळोंक, रीण फारीक जावंक, बोरवेल्ल्यान बरें उदक मेळोंक, जाग्याचें डॉक्युमेंट वेगळी मेळोंक, आस्थमा शेळ कुंकली गूण जावंक, पॅनक्रियांतलें सिस्ट गूण जावंक, ब्रेस्टान सिस्ट ऑपरेशन बरें जावंक, एरोपान बरें काम मेळोंक, पायलट जावन काम मेळोंक, वायट आलोचनो पयस वचोंक, UK कॅनडा स्टुडंट विजा मेळोंक, पुता सुनेन कुटुंबान मोगान जिवंक, नर्सिंगान बरें काम मेळोंक, मोतीक समाधान लाभोवंक, लाखांनी होगडायिल्ले पयशे पाटी मेळोंक, काजारी जिवितांतलो मनस्ताप दुबाव पयस वचोंक, कोर्ट केस पाटी काडूंक, केस जडचे रावोंक, गर्भकोशाचें पिडा गूण जावंक, डिप्रेशनांत आवन भायर येवंक, वायट इश्टागात सोडोवंक, मोबायल एडिक्शनांत आवन सुटका मेळोवंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, आमाल पियोणें सोडूंक आनी राग उणें जावंक. ह्या सर ते सवांक आमची ते सवा आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक नव्या मारिफात तुजे मध्यस्थीकतेन म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरता. तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयिल्ल्या सैमावत्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता. हे म्हज्या मागणेक घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेग भेटयता. नमान बरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले बोटी वरत्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळो तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार पळजळी मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरता. आनी संवसाराचे अंतपर्यान ते पळजळान वाडोवन दीत म्हूण अत्रेगता. हे दुखेसाचे बुजावणे देवा सपोत मनीस जाताना तुका बगल्या वरत्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोन दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. गदळ पर्यान मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ मोगान तुजें खारीस पेटिल्लें या मोगा पासत भोव घालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयकून म्हजी कांती मागणी आनी जोन दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सगळी संवसार. सोमया दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजेशी पावो दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया.
ये सम्या कुडीच्या पिड्यान कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. काकुळदार सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळायला आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावय सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेताय आनी राज करताय देव सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ.
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀವೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹಿತೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ Mogar putasse ancora morire आशीर्वादी आमका Gesù ciabo povit kalsa ama sarva de तुझे आशीर्वाद बोलाय की चेमाए अमावस्या विनंती करे धैर्य शुक्रा अमावस्या विनंती करे तुम्ही समेस्त बडव्यानाने बघताना अमावस्या विनंती करा भगवान कृष्णाचे करवेन निवारम काम चेवा आमचे स्मरणतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन